गांव सोडूं देश सोडूं दुबई म्हणून UAE असल्यारी
संशोधनात्मक नदरेंतल्यान फुडें सरता आसतना विंगड विंगड पद्दतीची जैतां आसपाचो आमी सातत्यान प्रयत्न करता, जेणे करून
मिगेल मोगाळ कोंकणी बंधुनो तुमकां सर्वांक नमस्कारो. सकाळी दय दवरनो तुमगेल आसन ग्रहण करका. आतां आमी विश्व कोंकणी समारोह हाजे भाग जाल्लेले विश्व कोंकणी अवॉर्ड हे एक कार्यक्रम आदी कडवत आसा ती हाका येयले तुमी सर्वांनी बसून कार्यक्रम सुलभ आयरी चंद आयरी जावती तशी आमकां सहकार दिवका म्हणून म्हणून घेता. मानवानं केल्लेले प्रमुख आविष्कारामध्ये एक अति मुख्य जाल्लेले म्हळ्यार भास. शब्द आनी आंगिक संज्ञा द्वारा मनांतुली भावना चिंतना भोगना अभिव्यक्ता करचे एक कला ही. एक व्यक्तीले अंतसत्व ताणे या तिणे भाषे मुखांतर दाखोवन दिवच्याक जाता. तशी जावन भास सगळ्यांकय एक कडेन मेळयता. जनांनी एक कडेन मेळयले तेन्ना तांगेले मनांतुले हृदयांतुले अंतर उणी जाता. हें काम भाषा साहित्य असले एक बांदून करतस. निस्वार्थ मनान करचे मानवाली सेवा हें आनी एक प्रमुख जाल्लेलें काम. दुसऱ्याले जिवाची जबाबदारी घेवची, तांगेल दुख्ख पुसूचे प्रयत्न करचे हाका उदार जाल्लेलें एक हृदय जाय. ते खातीर सेवा हा परमो धर्म म्हण मालगड्यान सांगलां. विश्व कोंकणी केंद्रान करचे भास आनी संस्कृती पर कार्यांतू उत्तीम साहित्याक प्रोत्साहन दिवचे आनी भाशेचे उदरगती खातीर समाजा खातीर काम केलेले अगत्य सेवा दिल्लेल्या जनाक सोदून काडून तांकां अभिनंदन करचें अभिवंदन करचें तांकां समाजाक दाखोवन दिवचें हें एक बहुमुख्य आनी भरमेचें काम आमी करता आयलीं ती. ह्या दिशेन आतां साबार वर्स तुकून विश्व कोंकणी केंद्र सहृदय दानींगेले आनी समर्पित कोंकणी मोगी कार्यकर्तांगेले संगत मेळून विमला वी पै विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार, विमला वी पै विश्व कोंकणी कविताकृती पुरस्कार, विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी सम्मान, बस्ती वामन शेणे विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार एक दादल्याक एक बायल्याक जेवो एक संस्थेक आनी डॉक्टर पी दयानंद पै नाटक पुरस्कार हांतू दोनी एक रंगश्रेष्ठ पुरस्कार आनी कोंकणी अनुवाद पुरस्कार असले होड पुरस्कार योग्य जाल्लेले व्यक्तींक आपोवन बहु मान मर्यादेन भरमेन तांकां प्रदान करता आमी आयलीं ती. ह्या वर्स विश्व कोंकणी समारोह 2024 वर्सांतू हाजे भाग जावन विश्व कोंकणी प्रशस्ती प्रदान समारंभांतू विमला वी पै जीवन सिद्धी सम्मान हांतू जीवमानाचे कोंकणी मातृभाषेक आनी संस्कृती आनी लोकां खातीर केल्लेले उत्तम कामा खातीर एक व्यक्तीक विमला वी पै कविताकृती पुरस्कार हांतू वर्साचे सर्वोत्तम उत्कृश्ट कविता जमो प्रकटीत पुस्तका खातीर आनी दोनी पुरस्कार बस्ती वामन शेणे सेवा पुरस्कार कोंकणीचे मान मनीश विश्व कोंकणी केंद्राचे स्थापकाध्यक्ष एक दूरदर्शित्वाचे मुखेली स्वर्गस्थ श्री बस्ती वामन शेणे स्मारक उंच मट्टाचे मानव सेवा निरत व्यक्ती या संस्थेक दिवचे पुरस्कार अशी ಒಟ್ಟು 4 पुरस्कार आजी प्रदान जाता. ह्या कार्याक प्रीती दवरनू माय मोगान तुमी येवन पावल्यांची तुमकां सर्वांक विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन हृदयंतराळाचे येवकार सांगता. आतां विश्व कोंकणी केंद्रान चलून आयिल्ली वाट म्हणलेले एक दृश्यावळी तुमगेल मुखारी तुमी दय दवरनू तुमगेल गमन पर्दे खातीर कडेन करका म्हणून विनंती करता. मंगळूरचे शक्तीनगरांतू उबे रमला समस्त कोंकणी लोकांगेले श्रद्धा केंद्र विश्व कोंकणी केंद्र 1995
इसवींतू मंगळूरांतू जाल्लेले विश्व कोंकणी संमेलनांतू विश्व कोंकणी केंद्राची नांदी दवरली. विश्व कोंकणी सरदार म्हूण नांव पाविल्ले श्री बस्ती वामन शणै मम्मान हाजे खातीर कंकण बांदून कार्यप्रवृत्त जाले. तांगेल अविरत परिश्रमा निमित्ती 2009 इसवींतू विश्व कोंकणी केंद्र निर्माण करचे स्वप्न खरे जाले. हांतू महादानी डॉक्टर पी दयानंद पै हांगेल देणे अपार. विश्व कोंकणी केंद्राचे कोंकणी भास संस्कृती समुदाय मुखार व्हरचे ध्येय कितले प्रमाणेरी यशस्वी जाला म्हणू पळोवया. कोंकणी साहित्य भंडार विश्व कोंकणी ग्रंथालय कोंकणी साधकांगेले स्फूर्तिदायक कोंकणी कीर्ती मंदिर कोंकणी इतिहास आणि परंपरा दर्शाची विश्व कोंकणी वस्तु संग्रहालय वात नियंत्रित सभाभवन विश्वस्त मंडल सुव्यवस्थित परिसंवाद भवन भाषा प्रयोगालय प्राचीन हस्तप्रती आणि पुस्तकांक डिजिटायझेशन करची व्यवस्था विश्व कोंकणी संशोधना केंद्र अत्याधुनिक लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओ आणि कोंकणी भाषिक जनांगेले सर्वांगीण अभिवृद्धी खातीर सेंटर ऑफ एक्सलन्स श्रेष्ठता केंद्र विद्यार्थींक संशोधनकारांक साहित्यकारांक राबचे खातीर एक सुव्यवस्थित वसतिगृह व्यवस्थित रुपारी नियोजन जाला. आमगे समाज एक ग्लोबली डॉमिनंट समाज जावका त्या म्हळ्यार विश्वांतू आमी राबोनो ताकदवार जावन मुखार येवका. मुखार येयल्यारी आमगेले आयडेंटिटी आमगेले मूळ केन्नाय आमी विसरचना. विजन TVM 2030 आशय विश्व कोंकणी केंद्राचे मुखेलपणारी कार्यगत जातस. विश्व कोंकणी केंद्र आजी एक युनिव्हर्सिटीवरी काम करतस. युनेस्को मार्गदर्शी प्रकार कोंकणी भास आणि संस्कृती मुखावयल पिळेक सांभाळून दवरची काम महत्वाचे. आमगेल काम मानवून भारत सरकाराचे सचिवालय कर्नाटक सरकार आणि गोया सरकारांनी अनुदान दिवन आमकां फाटिंबू दिला. कोंकणी संस्कृती परंपरा दाखलीकरण बहुलिपी समस्या सुधारण करचे कोंकणवर्टर लिप्यंतर तंत्रांश मध्यकालीन दस्तावेज पुस्तक 5,50,000 की चड डिजिटायझेशन कोरनु अंतर्जालारी स्थापन कोंकणी भाषेचे वैविध्यमय बोलींक भाषाशास्त्रीय नदरेन दाखलीकरण कोंकणी लोकांगेले DNA आधारित संशोधना कोंकणी रंगभूमीचे इतिहास संशोधना इत्यादी महत्वाचे संशोधना कार्य संपन्न जाला. कोंकणी भाषेचे उदरगतीक कोंकणी शिक्षण प्रमुख आसून आमी विश्व कोंकणी केंद्रा दखून स दखून 10th क्लासा मेरेन वेगवेगळ्या शाळे भितरी कोंकणी शिकोवच्याक शिक्षकांक नेमणूक केला. तशीच ह्या 12 वर्सां भितरी 4,500 विद्यार्थ्यांक कोंकणींतून आमी साक्षर करून तांकां विद्यार्थी वेतन आनी पुस्तक दिवन कोंकणी शिक्षणाक उमेद वाडयली. कोंकणी साहित्याक उत्तेजन दिवचे दिशेन विश्व कोंकणी समारोह आयोजन करतात. ह्या साहित्यिक कार्यांतू कोंकणी साहित्य संस्कृती आणि सामाजिक कळकळेचे सबार विषयाविषयी चर्चा भासाभास चिंतक बरोवपी प्रमुख मान्यस्त चलयतात. ह्या वेळारी साहित्य आणि समाज सेवा क्षेत्राचे साधकांक विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार कविकृती पुरस्कार जीवन सिद्धी सन्मान बस्ती वामन शणै सेवा पुरस्कार असले प्रतिष्ठित प्रशस्ती प्रदान करतात. कोंकणी रत्नकोश परिचय कोश कोंकणी साहित्याचे अनुवाद प्रकाशन कोंकणी बालसाहित्याचे प्रकाशन अशी भरपूर पुस्तक प्रकटण विश्व कोंकणी केंद्रान केला. विजन TVM 2030 अन्वय महत्वाचे कार्यक्रम म्हळ्यारी विश्व कोंकणी विद्यार्थी वेतन. विश्व कोंकणी विद्यार्थी वेतन आणि कौशल्य तरबेती पाविल्ले तरणाटे आजी विश्वभरांतू यशस्वी जावन वृत्ती संबंधी उन्नत स्थानांतू पावलिंती. आनी वरलेल उपक्रमांतू CA Power 25 CA जावचे आकांक्षी विद्यार्थींक 25 दिसाचे तरबेती कार्यक्रम चलता. माणिक्य प्रतिभाशाली कोंकणी चरडाक गुर्तु कोरनु विंचून काडून प्रोत्साहन दिवचे कार्यक्रम. उद्यम प्रेरणा
व्यापार उद्यम करचे इच्छा असचे बायल मनशांक उद्यमशीलता वाडोवचे खातीर प्रोत्साहन दिवचे कार्यक्रम आसती. कोंकणी माय भासेचे आर्थीक जावन दुर्बळ असचे समुदायाचे सदस्यांक समुदाय अभिवृद्धी कार्यावळ, सामर्थ्यवर्धन कार्यक्रम, व्हडान व्हड सामाजिक आर्थिक सर्वे, कौशल्य अभिवृद्धी आणि विद्यार्थी वेतन दिवन मुखार येवचे उत्तेजन दिता. अत्याधुनिक लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओ स्थापन जातरी विश्व कोंकणी यूट्यूब चॅनल मुखेन विंगड विंगड कोंकणी बोलीचे समुदायाचे कार्यक्रम प्रसार जावन विश्वभराचे कोंकणी अभिमानी लोकांक पावतस. विश्व कोंकणी केंद्राचे सपन पळयिल्ले विश्व कोंकणी सरदार श्री बस्ती वामन शेणै हांगेल उडगासू आनी तांणी घालून गेलेले पाय वाट आमगेल मुखार आसा. बस्ती वामन शेणै मामान आनी श्री टी.व्ही. मोहनदास पै मामान पळयिल्ले एक धनात्मक कल्पना साकार करचे दिशेनी आमी काम करत आसती. विश्वांतूची एक आत्मनिर्भर आणि शक्तिशाली कोंकणी समाज बांदचे हे कार्यांतू तुम्ही भाग घेवयेत. येया विश्व कोंकणी केंद्रा संगत हात मिळेया. समस्त कोंकणी लोकांक विश्व कोंकणी केंद्रातर्फेन नमस्कार. कोंकणी भास आमगेल काळजांतू मनांतू राज्य करता. ही दोरी आमकां सगळ्यांकय एक मोगाळ बांदांतू बांदता. कोंकणी भास प्राकृत भाशेन वाडून आयिल्ली एक झर आज व्हड न्हंय जावन आमगेल जिणेंतू मेळून गेलेली सरस्वती जाल्या. उलोवच्या गोडी, आयकुच्या मोवाळ, बरोवच्या सराग मिगेल कोंकणी ही म्हळ्यार अभिमानाचो एक व्हडो सर्वांगेले हृदयांत होळता. आमगेल कोंकणीचो अभिमान अभिव्यक्त करचे एक गायन गायता विदुषी कुमारी मेघा पै. आतां कोंकणी अभिमान गीत. हें अभिमान गीत बरयलें लेखिका श्रीमती शकुंतला किणी हाणे विश्व कोंकणी केंद्राचे विश्वस्त मंडळीचे सदस्य जावन आसती आनी हाका संगीत संयोजन दिला श्री मुरलीधर कामत. थँक्यू. स्वाभिमानी स्वावलंबी अदम्य चेतना, स्वाभिमानी स्वावलंबी अदम्य चेतना, सहनशील धैर्यवंत कोंकणीचे जनमना, कोंकणीचे जनमना, कोंकणीचे जनमना. स्वाभिमानी स्वावलंबी अदम्य चेतना, स्वाभिमानी स्वावलंबी अदम्य चेतना, सहनशील धैर्यवंत कोंकणीचे जनमना, कोंकणीचे जनमना, कोंकणीचे जनमना. कितले राज कितले देश भ्रमण कोर्नु थक्कनी, कितले रात दिस घात जावनोई भग्गनी, कितले राज कितले देश भ्रमण कोर्नु थक्कनी, कितले रात दिस घात जावनोई भग्गनी. स्वाभिमानी स्वावलंबी, स्वाभिमानी स्वावलंबी ओ अदम्य चेतना, ओ अदम्य चेतना, ओ अदम्य चेतना. भासनी संस्कृती जीवाची गांडिती, सदा काल राखून वरला कोंकणीची ही ध्वनी. भासनी संस्कृती जीवाची गांडिती, सदा काल राखून वरला कोंकणीची ही ध्वनी. स्वाभिमानी स्वावलंबी, स्वाभिमानी स्वावलंबी ओ अदम्य चेतना, ओ अदम्य चेतना, ओ अदम्य चेतना.
विविध क्षेत्र सिद्धहस्त उपले रबले परत परत नाव पावला दिग्दिगंत कोंकणी मनीस हो अनंत विविध क्षेत्र सिद्धहस्त उपरे लवले परत परत नाव पावला दिग्दिगंत कोंकणी मनीस हो अनंत स्वाभिमानी स्वावलंबी स्वाभिमानी स्वावलंबी ओ अदम्य चेतना ओ अदम्य चेतना ओ अदम्य चेतना स्वाभिमानी स्वावलंबी ओ अदम्य चेतना सहनशील धैर्यवंत कोंकणीचे जनमना कोंकणीचे जनमना कोंकणीचे जनमना कोंकणीचे जनमना कोंकणीचे जनमना. देव बरे करो मेघा. विश्व कोंकणी केंद्राचे सर्व कार्यक्रमाची सूत्रधार दिग्दर्शक बस्ती वामन शेणे हांगेले सोपन निज करच्याक कंकणबद्ध जावन आमगेल फुडें चलतसचे ह्या केंद्राचे अध्यक्ष श्री नंदगोपाल शेणे हांणी मुखार येवन सर्वांक स्वागत कोरका म्हण विनंती करता. देवाक गुरुवर्यांक मालगड्यांक साष्टांग प्रणाम कोरनो. विश्व कोंकणी पुरस्कार 2024 कार्यक्रमाक वामन मम्माले मुखेलपणार निर्माण जाल्ल्या विश्व कोंकणी केंद्राक येवन पाविल्ल्या सर्व कोंकणी मोगी भाव भयण्यांक स्वागत सांगता 2 उतरां उलोवचें इच पावता. कोंकणी लोकांक गेले 1000 कटले वर्साचे मायग्रेशन जावन एक गांवांतून एक गांवांत गेल्लेले इतिहास आमकां पुर्जनांक गोत आसा. इतले 1000 वर्सांतू आमी कोंकणी लोक खंयची गांवांत गेल्यारी अंतीम जावन गोंयांक येवन पावतन जाल्यारी मुखार सोन जाले आतां ताईं आमी कोंकणी सोणी. कोंकणी आचार आहार विचार संस्कार आमी दवरून घेतिल्लो आसा. येद्दोळ जाल्यार एक मायग्रेशन प्रोसेसा पशी व्हड प्रोसेस आत्तां नोकरी आनी हें पुरो सोदून घेवन आमगेले तरणाटे लोक परगांव वचेक पुर्जनान तुमकां गुत्त आसा पुरो. म्हणटना आत्तां आनी मुखावेल दिसांतू आमगेलें काम प्रारंभ जाता. पुरे कोंकणी संघ संस्थेक आमगेले विश्व कोंकणी केंद्राक कोंकणी व्हरोवचें कोंकणी संस्कृती व्हरोवचें चॅलेंजस आनी मुखावेल दिसांतू चड जाता म्हूण म्हाका दिसता आसा. खंयचेय एक भास एक व्हड मट्टान मुखार वचाक आनी केवल कोंकणी लोकांक मात्र न्हय कोंकणी घरकड उलयनातील विंगड लोकांनय कोंकणी उलोवका जाल्यार त्या विशयांतू एक मस्त बरपी साहित्य रचन जावचें कंटेंट क्रिएशन जावचें अगत्य आसा. मुखावेल दिसांतू ते कोंकणी भाशीक न्हय आशिल्ल्यानी एक कोंकणी वाजुका म्हण जाल्यार कोंकणींतू मस्त साहित्य जावका कोंकणींतू नवे नमनेची पुराय सिनेमे येवका. इता म्हळ्यार पुर्जनाल तोंडांतू ते कोंकणी पद येवका. आतां विंगड भाशेची कशी आमी खंयचेय भास उलयताच खंयचेय भाशे पद म्हणटाच कोंकणी भासय विंगडान उरलो तशें जावचे खातीर मस्त काम करच्यांतू अगत्य आसा. मुखावेल दिसांतू एक बरपी हे पुराय एक प्रोत्साहन दिवचे खातीर विश्व कोंकणी केंद्रान कळवलेले एक 12 वर्सांतू साहित्याक कविता कृतीक कोंकणी खातीर काम केलेले महनीयांक एक सन्मान करचे तांकां एक आयडेंटिफाय करून सत्कार करचे कार्यक्रम ह्या विश्व कोंकणी पुरस्कारा मुखांतर केलेलो आसा. खंयचेय कोंकणी मनीसू लोकभरी नांव पावील कशी म्हळ्यार केवल कोंकणी काम मात्र केलेलें न्हय पुराय सगळेची भारतीय समाजाक पुरा कडेन काम करून तो एक नावादीक मनीस जाला. कोंकणी समाजा मर्याद मेळ्ळेले तशी म्हणटना कोंकणी मनशान केल्ले सेवे एक आयडेंटिफाय करून पुरस्कार दिवचे. बस्ती वामन शेणै विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार हेवूय कळवलेले एक 12 वर्स तुकून चोल घेवन आयिल्लो आसा.
आयचे ह्या संदर्भारी आमगेले मुखेल सोयरी जावन दुर्चे गोंयांत कोनू आमगेले वयरी प्रीती दवरनो बांगरभूंय कोंकणी पेपर आनी मस्तविंगड कोंकणी पत्रिका आनी फॉमेंटो ग्रूप ऑफ इंडस्ट्रीसाचे नांवादीक उद्यमी श्री अवधूत तिंबलो आमगेल हांगा येवन पाविल आसा. हांकां हांव आत्मीय जावन स्वागत करता आसा. आज ही फाव जाल्ले 4 पुरस्कार प्राप्त जाल्ले हांगा येवन पाविल आसाची म्हाका कसं दिसता म्हळ्यार आमी तुमकां पुरस्कार करची न्ही, तुमी येवन आमकां हांगा पुरस्कार केला म्हणून म्हाका दिसता आसा. आनी प्रति वर्स आमी हे कार्यक्रम करतना तुमगेले तसल जनान येवन हे जाग्याचे एक पॉझिटिव्ह वायब्स वाडयलेलो आसा. म्हणटना प्रथम जावन आजी साहित्यांतू कोंकणींतू एक जीवन सिद्धी सन्मान प्राप्त जाल्ले फादर मोसिनो अटायडे हांणी येवन पाविल आसा. तुमकां आत्मीय जावन स्वागत करता आसा. कोंकणी कविता कृतींतू ह्या पंथा पुरस्कार प्राप्त जाल्ले प्रकाश डी नायक हांणी आमगे लोट आसाची तुमकां आत्मीय जावन स्वागत. कोंकणी सेवा संस्थे जनांक उपकार जावचे काम केलेले बस्ती वामन शेणे सेवा पुरस्कार प्राप्त जाल्ले मंगळूरचे सेवा भारतीचे ट्रस्टीस येवन पाविल आसाची तांकां हांव आत्मीय जावन स्वागत करता आसा. समाजांतू बायल मनशांनी कसं मन केल्यार करियत सेवा म्हूण व्हड मोठा काम कोन्न अशें मुंबयचे विणा अडिगे बस्ती वामन शेणै सेवा पुरस्काराक फाव जाल्लो आसाची तुमकां आत्मीय जावन स्वागत करता. विशेष जावन हे पुरे अवॉर्ड्स वेंचून काडूंक सहाय केलेले ज्युरीस येवन पाविल आसाची तुमकांय ह्या संदर्भारी स्वागत सांगता. हे कार्यक्रमाक येवन पाविले आमगेले कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिश्ठानाचे उपाध्यक्ष जावन आशिल्ले श्री गिल्बर्ट डिसोजा, श्रीमती किरण बुडकुळे, कुडपी जगदीश शेणै आनी आमगेले कार्यदर्शी डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै आनी आमगेले खजांची श्री BR भट्ट आनी आमगेले सर्व ट्रस्टीस येवन पाविल आसाची तांकां सर्व जनांक हांव आत्मीय जावन स्वागत करता. हे संदर्भारी हे कार्यक्रमाचे रिपोर्टिंग करूंक येवन पाविले माध्यम मित्र लोकांकय हांव हे संदर्भारी स्वागत सांगता इच्छपावता. आनी आमी मुखावेल दिसांतू पुरा कोंकणी संघ संस्थे खंयचे गांवां आसोची खंयी आसोची आमी पुरा ಒಟ್ಟು मेळनो एक नेटवर्किंग कोन्न घेवका. आनी कळवलेले ऑल इंडिया कोंकणी परिशदा कार्यक्रमाक हांव एक सांगिल्लो आसा कसल म्हळ्यार आमी आसचे ಸ್ವಲ್ಪ जन तांतूय आमी 40 डायलॅक्ट आसाची 3 रिलीजनांतूय आसाची तें कसं न्ही प्रॉब्लम न्ही तें स्ट्रेंथ आमगेलें इतलें म्हळ्यार इतलें सान समाजांतूय इतले जन आसाची म्हणलें म्हणटना आमकां पुरा कनेक्ट जावचें तसलें एक ॲप ते केल्लें म्हूण जाल्यार खंयची गांवांत कोण कोंकणी मनीस कसो व्याप्ती कसो प्रोफेशन कसो सर्वीस कोण आसता हें पुराय ह्या समारोहा वेळार असल पुरो चिंतन जावन एक मायलस्टोन क्रॉस जातना हें पुराय वर्सान वर्स वतना हें पुराय एक नवे नवे आमगेले समाजान साधन केल्लें म्हूण जाल्यार सानसंख्या आसल्यार सगळे इंडियांत पळयतना आमी भविश्याचे 2034 इंडियाचे टॉप 3 वर्ल्डाचे टॉप 3 इकॉनॉमी जातना तांतू फर्स्ट 10 एक समाज कोंकणी समाज जावचे खातीर आमी कसं करीत मुखावेल 10 दिसांतू हें आमी ह्या संदर्भारी आलोचन करता म्हूण म्हाका दिसता आसा. देव सगळ्यांक बरें कर म्हूण सांगून म्हगेले 2 उतरां समाप्त करता. जागतीक मट्टारी कोंकणी वाडील तेन्ना खंयचे तराचे दृश्य काव्य श्रवण काव्य आमी कोरका कसल ऑनलायन साहित्य आमी आस कोरका असल विशयांतू आनी असल सबार विशयांतू आमगेल गमन आपयिल्ले श्री नंदगोपाल शेणे हांकां धन्यवाद. विश्व कोंकणी केंद्राचे सर्व कामांक ध्रुव नक्षत्रा सारके उजवाड दितची आमगेले सर्व उमेदी वाडयतची फाटीबल दितची फुडें चलचे आमगेले चेअरमॅन डॉक्टर P. दयानंद पै हांणी उक्ते मनाचे उदार हाताचे आमगेल सुंदर समारंभा बदल तांगेल उतर कसं आसा ती म्हण पळोवया परदेवेरी. आज विश्व कोंकणी समारोह
2024 आनी विश्व कोंकणी अवॉर्ड्स हे समारंभाक हांगा येयल्ले सर्व जणांक म्हगेले प्रितीचे नमस्कारू तशीच तुमकां शुभाशीस सांगूक म्हाका बारी खुशी जाता आसा. आज वर्ल्ड कोंकणी सेंटर मँगलोर आनी कोंकणी लँग्वेज एंड कल्चरल फाउंडेशन हांगेले आयोजन आनी केल्ले कार्यक्रम आज हांगा मस्तीन सर्वेल आसाची तुमकां पुराय जाणांक पुनरपी हांव शुभाशीस सांगता. 2 दीस कार्यक्रम हांगा बारी विजृंभणे आयोजन केल्या. ते आयोजन केलेले गुरुवारी हांगाचे आयज प्रेसिडेंट आमगे विश्व कोंकणी सेंटराक प्रेसिडेंट नंदगोपाल शेनाय आनी तशीच डॉक्टर मोहन पै आनी अन्यतर गण्य व्यक्तीन ओटकून केल्लें आयोजन केल्लें आसा. विमला पै साहित्य पुरस्कार तशीच बस्ती वामन शेनाय सेवा पुरस्कार समारंभ जावचे आसा. आनी तूं कोण आमगेले राज्याचे खंयचे विभाग कोची जावं मंगळूर जावं गोवा जावं आनी इन्नितर प्लेस आशिल्ले साधन केलेले जनांक पुराय जनांक हांगा पळोवन पुरस्कार करता आसात आमी. भारी चंद्रती जावो कार्यक्रमान ती आमगेले आवय भास कोंकणी भास ताजे मस्त रितीन उद्धार जावो हे सक्सेस जावो. तशीच आतां म्हाका हे कार्यक्रम जाता एक उडगासूचे आमगेले पुर्दोवन एक चेतन दिल्लो बस्ती वामन शेनाय मामो तो आज आमगेलो ना जाल्यार तागेले स्पिरीट आमगेलो ट्रस्ट म्हूण लागता वयता मागीर ताका एक भारी एक आशेसान पुर्दोवन आमगेले विश्व कोंकणी संस्थे जावका ऑर्डर दितली आनी आमचे मस्त जनांक बेनिफीट जावका म्हळ्यार त्या खंडिताच्या आदी तागेले सोलाक तागेले मनाक खंडिताची आजी येवच्या पुरो हें काम तान कसर विश केलां की तान कसर रिती जावका म्हण की ताचे काही चड रिती तांकां दत्तच हे कार्यक्रम प्रमाण सांगून आतां ह्या कार्यक्रमाक भारी रिती सक्सेस जावो आनी मस्त जनांक आनी काही चड प्रचोदन मेळवो म्हूण सांगून हांव देवाक स्वाम्याक मागतां. आनी मुखार सुंदर हे विश्व कोंकणी केंद्रांतून कसले कार्यक्रम जातकीर ते भारी चंद्र जावन पुराय रिती सक्सेस जावं म्हणून प्रार्थना करून हांव दवरून थांबयता. हांगा तांगेल्या अनुपस्थितींतू आमी तांकां देव बरो करूं म्हणून देव बरें करूं म्हूण सांगता ते. मुखारी एक संस्थ जवो एक व्यक्ती जवो सपन पळयतल जाय, हात धरून चलयतल जाय, प्रेम आनी अभिमानान आपणयतल जाय. हें सर्व दिवन विश्व कोंकणी केंद्राक प्रोत्साहन दिलेले पैकी श्री टी.व्ही. मोहनदास पै हांणी प्रातस्मरणीय हांणी आमगेल खातीर कसो संदेश दिता आसा ती म्हणून परदारी पळोवया. हांव मोहनदास पै बेंगलोरांतल्यान उलयता सर. म्हाका मस्त संतोश जाला कित्याक म्हळ्यार नोव्हेंबर 5th आनी 6th आमगेले विश्व कोंकणी समारोह विश्व कोंकणी केंद्रांतू सुरू जाता. हे समारोहांतू 2 दिनांतू आमगेले मस्त इंटलेक्चुअल्स पुरा ಒಟ್ಟು जावन ಚರ್ಚೆ करताली ती आमगेले कोंकणी संस्कृती आमगेले कोंकणी कल्चर मुखार कशें व्हरता आमगेले लिटरेचर आमगेले पोयट्री आमगेले कल्चरल आर्टिफॅक्ट्स आनी ಒಟ್ಟು कोनो आमगेले भाशा आनी आमगे संस्कृती मुखार हाडका आमगेले येवचे पिढीक आमगेले चेडवांक पुरा कोंकणी उलोवका आमगेले कसे रे कल्चरल हेरिटेज आसकी ते पुरा तांणी रिटेन कोनो मुखार हाडका आनी तांणी येवचे पिढीक दिवका. कित्याक म्हळ्यार आमगेले संस्कृती मस्त ओल्ड पुराण मस्त हिस्टॉरिकल टायम देखून येतस आमगेले एक व्हेरी युनीक संस्कृती आमगेले आनी हे संस्कृती आमी ಒಟ್ಟು कोनो प्रिजर्व कोनो मुखारी पुरा जनांक दिवका म्हणून पुरा जनांक एक आस आसा. हे पुरा करता जाल्यार आमगेले इंटलेक्चुअल्स पुरा ಒಟ್ಟು कोनो आमी एक सेलिब्रेट करता आनी हे समारोहांतू आमगेले हाय अचिवर्साक अवॉर्ड्स पुरा दिता आसा ती. एक कल्चरल आनी सोशल वर्काक मागीर लिटररी वर्काक अवॉर्ड दितली ती. हे मस्वस देखून दिवका कित्याक म्हळ्यार खंयचे समाजाक मुखार येवका जाल्यार तांगेले कोण बुद्धिजीवी आसता की तांगेले इंटलेक्चुअल आसता की तांकां पुरा आमी रेस्पेक्ट दिवका आनी तांकां एक हॉनर करता. कित्याक म्हळ्यार तांणीची तांगेले काम कोनो हार्ड वर्क कोनो आमगेले संस्कृती पुरा प्रिजर्व करता ती.
त्या खातीर हे समारोह पुरा करतात पुरा समाज खंयचे समाज असला री तांगेले बुद्धी जिवंत तन इंटेलिजन्स पुरा तन हॉनर केल्यार मात्र आमी मुखार येवता आजी आमगेले विश्व कोंकणी केंद्रांतू हे पुरा जतस पण मस्त खुशी आसा तुम पुरा आमगेले बेस्ट विशेस आनी म्हगेले एक कसं आसस म्हळ्यार आमी पुरा वट्ट जावन आमगेले कोंकणी कल्चर संस्कृती मुखार हाडका आमगेले चेडवांक आमगेले लोकांक एक गर्व आसुका आमी कोंकणी म्हणून गर्व जावन आमी सांगका मागीर कोंकणी हांवें कोंकणी म्हणून सांगका आनी कोंकणी भाशे संस्कृती पुरा करका विश्वांतू आमगे लोक पुरा देशांत आसा ती तांकां पुरा एक करका म्हणून एक आस आसा एक केल्ले तुमकां पुरा बेस्ट विशेस एंड कंग्रेच्युलेशन्स आनी आमगेले बधाई थँक्यू हें एक उत्कृश्ट कामाक मुखेल सोयरे जावन आमगेले विनंती प्रमाणे आयल्यान ती कोंकणीचे भाशाभिमानी फमेंटो कैगारिका समूहाचे अध्यक्ष मान्यस्त श्री अवधूत तिंबलो हांकां हृतपूर्वक स्वागत सांगता ती हांगेले एक ल्हानशे परिचय कोण दिवका म्हणून हांव विश्व कोंकणी केंद्राची उपाध्यक्ष डॉक्टर किरण बुडकुळे हांगे लागीं विनंती करता मॅडम विश्व कोंकणी समारोहांतल्या आयच्या ह्या विमला वी पै पुरस्कार प्रदान सुवाळ्याक आयिल्ल्या सगळ्यांक नमस्कार. कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिश्ठानाचे विश्वस्त मंडळाचे प्रमुख आमचे CA नंदगोपाल शेणय माम, सगळे विश्वस्त मंडळी आनी आयचे आमचे विशेष करून आपयिल्ले मुखेल सोयरे गोंय सावन आयिल्ले उद्यमी श्रेश्ठ भोवमानेस्त अवधूत बाब तिंबलो, हांगा आशिल्ले सगळे कोंकणी मुकुटांतले तुरे तुमी सगळे नमस्कार. आज म्हाका एक ल्हानशी पूण म्हत्वाची जापसालदारकी मेळ्ळ्या ह्या खातीर खूब खोस भोगता. अवधूत बाब मधुसूदन कामत तिंबलो, जांकां आमी अवधूत बाब अशेंच पाचारतात, तांचो जल्म 1949 वर्सां जालो. अतिशय नामनेचे अशा तिंबलो घराब्यांत ते मधुसूदन दत्ता कामत तिंबलो आनी सुशिलाबाय हांचे पूत जावन आसात आनी तांचें ल्हानपण मुंबय गेलें, थोडें मराठी शिकप जालें आनी उपरांत गोंयांत येवन लॉयोला हायस्कुलांत तांणी कोंकणी आनी मुंबय वचून मागीर कॅम्पियन स्कूल आनी सेंट झेवियर्स कॉलेज हांगा मुखार विद्या घेतली. थंय सावन ते अमेरिकेच्या सावथ डकोटा स्कूल ऑफ मायन्स अँड टेक्नॉलॉजी हांगा वचून तांणी इंजिनियरिंगची पदवी घेतली, पूण थंय तांची ज्ञानाची लालसा सोंपली ना आनी फुडें तांणी मुंबयच्या तेन्नाच्या प्रतिश्ठेच्या सरकारी लॉ कॉलेजींतल्यान कायद्याची पदवी घेतली. म्हजो अंदाज आसा ह्याच दरम्यान खंय तरी तांकां तांची सहधर्मचारिणी श्रीमती अंजुबाय तिंबलो मेळ्ळी आसतली. आतांच हांगा कोंकणी स्वाभिमान गीत सांगिल्लें, तातूंत आमच्या समाजाचे 4-5 गूण सांगल्यात. स्वाभिमानी, स्वावलंबी, सहनशील आनी तरीकूय फुडें सरपाची निरंतर अदम्य कामना दवरपी आनी सगळ्यांक घेवन वचपी. अवधूत बाबाच्या घराब्यान हेंच करून दाखयलां आनी खासा तेच फकत एक नामनेचे उद्यमी न्हय, जाल्यार तांगेली सहधर्मचारिणी हांणी बी खूब हॉस्पिटॅलिटी ह्या क्षेत्रांत विश्वांत नाम कमयिल्लें आसा आनी हालींच तांकां त्या खातीर खासा पुरस्कारूय प्राप्त जाल्लो आसा. आनी ही कोंकणी समाजाची खाशेलेपण. आपूण वता आसतना सहधर्मचारिणी आमकां 2 मुळां आसतात. परिस्थितीन एकदां ते अनफॉर्च्युनेटली आमकां थंयच्यान वचचें पडलां, पूण तरी गोंयांत आशिल्ल्या मनशांक पासून 2 मुळां आसूंक जाय. एक
आपल्या घरांत स्वत आनी आपल्या संस्कृतींत लिपिल्लें आनी दुसरें समाजा खातीर विश्वा खातीर सेवा करपाचें हें ब्रीद घेवनूच अवधूत बाब हांचो घराबो चलत आयला. वता वता सांगन दिसता, जरी तें बायोडेटान ना म्हज्या म्हायती प्रमाणें, जेन्ना आमच्या गोंयची आयडेंटिटीच पोलिटिकली उरतली काय ना असो प्रश्न जाल्लो 1963च्या दरम्यान, तेन्ना एक मराठी दिसाळें सुरू करून कोंकणीची आमकां प्रतिश्ठा उखलची पडिल्ली आनी ताजे खातीर फक्त मुठभर अशे तेन्ना नामनेचे मायनिंगांतले उद्यमी फुडें येवन तांणी ताका हातभार लायिल्लो. तातूंत भितर एक अवधूत बाबाचे वडील मधुबाब तिमलो हेय आशिल्ले. आनी इट इज हिस्टॉरिकली रिटन की राष्ट्रमताक लागून ओपिनियन पोल कितलो एका तरेन कोंकणीच्या फावरात जालो आनी आमी आज हांगा पाविल्ले आसात. अवधूत बाब, हांवें थोडेशें डेविएशन केलें म्हणून माफी, पूण 1957 सुरू केल्ल्या फॉमेंतो ग्रुपांत अवघ्या 22व्या वर्सा अवधूत बाबान पावल दवरलें आनी नथींग कम्स इजी. कश्टान तांणी तातूंत कॉन्ट्रिब्युशन केलें. ही वॉज नॉट लायक एन इंडस्ट्रियल सायन पर से. आनी तांणी नवें तंत्रज्ञान हाडून मायनिंगाच्या ह्या पारंपारीक धंद्याक वेवसायीक रूप दिलें. तांच्या फुडारपणा खाला फॉमेंतो केदी व्हड जाल्या हें आमी जाणात. तांच्यो सिस्टर कन्सर्न्स कितल्यो वाडल्यात आमकां खबर आसा. तें सांगल्यार आनी 10 मिनटां लागतलीं आनी म्हाका मास्टर ऑफ सेरेमनी तापयतली म्हूण तें सांगना. तांचे संस्कार, शिक्षण, मनशाक वळखुपाची तांक आनी कलाशी ह्या गुणांनीच तांकां आज आपल्या वेवसायांतच न्हय तर समाजाच्या माचयेर पासून खूब व्हड स्थान आनी आपुलकाय लाभल्या. ते फकत मायनिंगाचो वेवसाय करून थांबले नात. तांणी थंयच्या वाठारांतल्या लोकां खातीर साबार येवजण्यो राबयल्यो आनी पर्यटन मळार तर सिद्धार्थ गोवा सारके रिसॉर्ट उबे करून तांणी सुमार 4000 कुटुंबांक आयुश्यभराचो रोजगार फावो केल्लो आसा. फॉमेंतो भलायकेच्याय मळार खूब काम करता. महाराष्ट्रांत तांचें रेडी हांगा 20 खाटाचें हॉस्पिटल चलता. थंय ऑपरेशन थिएटर आसा आनी गोंयांत लागीं लागीं 1 लाख लोकांक फॉमेंतो माध्यमांतल्यान प्रतिबंधात्मक म्हणजे प्रिव्हेंटीव आनी प्राथमीक बेजीक हेल्थ सेवा लाभता. अवधूत बाबान प्रसार माध्यमाच्या मळारूय गोंयांत क्रांती घडयल्या. प्रुडंट TV, द गोवन हें इंग्लीश वर्तमानपत्र, गोवन वार्ता हें मराठी वर्तमानपत्र, हे सगळे तांचे वरवीं आमच्या दारांत सोंपेपणान पावता. इतलेंच न्हय, जेन्ना कोंकणीचो एक म्हत्वाचो असो घटक सुनापरांत हे कोंकणी दिसाळें पब्लीश जावपाचें, प्रसिद्ध जावपाचें थांबलें, तेन्ना गोंयकाराच्या काळजाचो आवंडोच उडिल्ले बरी जालो. सकाळी फुडें कोंकणी बातमी दोळ्यान पळयना जाल्यार जेवण जिरना. अवधूत बाबान तातूंतय बी लक्ष घालें आनी भांगरभूंय हें फक्त वर्तमानपत्र फिजिकली न्हय जाल्यार आमचे कडेन आमच्या मोबायलाचेरूय पावता, जगभर लोकां कडेन पावता आनी ह्या खातीर तांचें योगदान म्हाका कोंकणी खातीर खूब चड दिसता. आज आमी तांच्या ह्या सगळ्या योगदानाची थोडे भितर वळख केल्या आनी म्हाका दिसता, हांवें ऑब्जर्व केलां त्या प्रमाणें, हांव तांकां व्यक्तिशा खूब कांय वळखना, पूण जंय जंय तांकां दिसता की कितें तरी गुणाचें काम चलता थंय तांचो संपर्क आनी आशिर्वाद सदांच आसता. आशा करता विश्व कोंकणी केंद्रांतूय ते आमचे बरोबर चलतले, आमकां मार्गदर्शन करतले. आनी सर तुमकां मुद्दाम सांगता, विश्व कोंकणी केंद्राचो फोकस 3 तरेचो. एक, कोंकणीचें शिक्षण हांगा आनी हेर कडेन प्रसारीत करप. दुसरें, भुरग्यांक कोंकणीच्या संस्कृती वटेन हाडप सगळे तरेन. आनी तिसरें, अध्ययन, साहित्य आनी संशोधन हातूंतल्यान तंत्रज्ञाना वरवीं कोंकणी जिवी दवरप. आज दनपरासर 2 ते 4 आमचें एक हायब्रीड सेशनय जातलें आनी तुमकां वेळ आसलो जाल्यार आमी तुमकां लिंक पासून प्रदान करूंक शकतात. तुमकां जाय जाल्यार तुमी नदर मारशात. आनी इतलें म्हजून विश्व कोंकणी केंद्रा वरवीं विश्वस्त मंडळी तर्फे आनी हांगा आशिल्ल्या सगळ्या जे मानकरी आसात तांचे वतीन आनी ह्या विशाल जनसमुदाया वतीन तुमकां हांव स्वागत करतां. आनी म्हाका हांकां 2 उतरां उलोवपाक संदी दिल्या म्हणून आमच्या विश्वस्त मंडळाचे आनी प्रेसिडेंटचे धन्यवाद. येवकार सर.
आमगेल मुखेल सैरे श्री अवधूत तिंबले अवधूत तिंबलो हांगेले एक ल्हानशे परिचय, हांगेल भव्य व्यक्तित्वाचे एक वळख आनी हांगेल चांग कामाचे परिचय आमकां कोरून दिलेले डॉक्टर किरण बुडकुले हांकां देव बरें कर म्हणटा. आतां बंधुनू आमी कार्यक्रमाचे जिवाळ मुख्य भागाक येवन पावलीं ती हांगा प्रशस्ती प्रदान कार्यक्रम चलता. ह्या वर्स विमला वी पै साहित्य पुरस्कार हातूं दोनी पुरस्कार दिवचे आसा. तशीच बस्ती वामन शणै सेवा पुरस्कार हातूं दोनी प्रशस्ती प्रदान करूंक आसा. सुरवेक विमला वी पै साहित्य पुरस्कार हातूं भितरी विमला वी पै विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी सम्मान हे सुरेचे पुरस्कार कोंकणी भास, कोंकणी संस्कृती आनी लोकाल खातीरी उत्तमोत्तम काम करून साधन केलेले मानस तांकां विश्व कोंकणी केंद्रान विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी सम्मान म्हणलेले एक श्रेष्ठ प्रशस्ती दिवन मान करूंक आसा. ते आतां चलता. हाजे खातीर आमगेल मते आसचे आमी हांकां हें एक प्रशस्ती प्रदान आजी फादर मौजिनो द अतायदे हांकां दिता सती आनी हांगा आमगेल मदें आयलीं ती आनी हांगेल एक सान परिचय करून दिवका म्हणून फादर प्लीज टेक युअर सीट. हांव तुमकां हांगा आपयता. मागीर तुमगेल परिचय जाले नंतर आमी तुमकां वेदी रापोवन सन्मान करता ती तेन्ना थंय तुमी सभेन तूं बसून वचका म्हण विनंती करता. हांगेल परिचय कोण दिवका म्हणून श्रीमती सुचित्रा शेणै हांकां हांव विनंती करता. सुचित्रा. Father Mozino Atayed हांकां फावो जातास विमला वी पै विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी सन्मान पुरस्कार 2024. अर्बनी युनिव्हर्सिटी रोम हांतूं कॅनन लॉन टू बायसेंटिरिएट फावो कोन सद्या सलीगांवाच्यो सेमिनरींत पदव्योत्तर विद्यार्थींक लॅटीन भाशेचो प्राध्यापक जाल्लो फादर मौझीन अतायद हांकां भारतीय आनी युरोपिया जायत्या भाशेचो खबर आसा. कोंकणी आनी इंग्लीश भाशेचे वेगवेगळे नेमाळ्यांनी लेख बरोवन योगदान दिला आनी कोंकणीचे उदरगती खातीर वावर करचे अनेक संस्थान आयोजन केलेले परिसंवाद आनी कार्यावळींत भाग घेतला. दलगादाच्यो संदेश म्हणलेले कोंकणी नियतकालीक उजवाडा हाडलेले दलगांव देवनागरी कोंकणी मंचाच्यो सक्रीय वांगडी, सद्या व्याकरण तज्ञ आनी शब्दकोशकार म्हळ्यार ग्रॅमेरियन अँड लेक्सिकोग्राफर मोसेन्यर एस.आर. दलगादो हांगेले चरित्र बरयत आसची. रेव्हरंड फादर अतायद एक लेखक मात्र न्ही, चळवळकार भी वय. कोंकणी भाशेक संबंधी सगळे आंदोलनांत हांणी भाग घेतला, वांटो घेतला. कोंकणी देवनागरी लिपी लोकप्रिय करचे, तरणाट्यांक कोंकणींत बरोवच्याक प्रेरण दिला. कोंकणी भाशा मंडळीन हांकां आजीवन सिद्धी सन्मान दिवन भोवमानीत केला. कोंकणी भाशे खातीर हांणी दिलेले मोलादीक योगदान पळोवन अस्मिताय प्रतिश्ठानान हांकां डॉक्टर के महले अस्मिताय प्रशस्ती प्रदान करून सन्मानीत केला. आजी फादर मौझीन अतायद हांकां फावो जातास विमला वी पै विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी सन्मान पुरस्कार 2024. फादर मौजिनो द दायस हांणी कशी तांगेली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. आमी ह्या एक सन्मान तुमकां आमी दिवचे आसा म्हणलें तेन्ना म्हणलेले बगे आमी एक व्हिडिओ दृश्यावळी केल्या. ही आतां तुमगेल मुखारी. विश्व कोंकणी केंद्र मंगळूर आणि म्हाका जीवनभर वावर केल्ल्या कोंकणी पासो वावर केल्ल्याक म्हाका पुरस्कार फावो केला. हो पुरस्कार
म्हाका फावो ना म्हूण म्हाका दिसतालें, पूण तांकां दिसलें फावो म्हूण. तांकां दिसलें हांवें केला तो वावर म्हत्वाचो म्हूण. जर तर तांकां दिसलें हांवें केला तो वावर म्हत्वाचो म्हूण, जाल्यार हांवें ना कित्याक म्हणचें. हो मोगान आनी अपुरबायेन दिल्लो म्हाका पुरस्कार हांव मोगान आनी दिनभाशी कारणान मानून घेता. आनी ह्या केंद्राक हांव सदांच येश आंवड येता. ह्या केंद्रा उद्देशी कोंकणी वयर सरची, फुलची आनी फळां दिवची, ही म्हजी इच्छा, ही म्हजी खोशी. हांव एक लेखक न्हय, पूण हांव कार्यकर्तो. कोंकणी आनी कोंकणी भाशेची उदरगत आनी कोंकणी भाशेचो फुडार सदांच हांव लेखपी आनी सदांच ताजे पासत हांव वावुरपी. आनी कोंकणी उलोवप्या मदें, भाशिकां मदें सदांच एकवट आसचो म्हूण हो म्हजो आवेस, हो म्हजो शेवट. देखूनच हांव जेन्ना एक कोंकणी मनीस खंय मेळटा ताजे कडेन हांव सदांच आमचे भाशेन उलयतां आनी ताका हांव म्हजो भाव, ताका हांव म्हजी भयण म्हूण हांव लेखतां. हेंच मनान घेवन, हींच चिंतनां म्हज्या काळजान बाळगून हांव हो पुरस्कार स्विकारतां आनी विश्व कोंकणी केंद्र हांचे आभार मानतां. हें केंद्र फुलचें आनी फुडेवचें आनी सगल्यांक हीं फळां ह्या केंद्राची फावो जावची. जय कोंकणी, जय भारत. ही आशिल्ली कोंकणी फुडारा खातीर काम केलेल्या फादरबाचें विनम्रता प्रकट करचीं उतर. हांणी आतां वेदीर येवन आमगेल विश्व कोंकणी केंद्रान प्रदान करचें विमला वी पै विश्व कोंकणी जीवन सिद्धी सन्मान हें स्विकार करका म्हणून तुमगेल्याक विनंती करता. विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष श्री नंदगोपाल शेणे हांणी मान्यस्त मोजिनो द अतायद हांकां वेदीर आपोवन घेवन येवका म्हणून घेवन घेता. हें प्रशस्ती प्रदान करचे खातीर आमगेल मदें आसचे श्री अवधूत तिंबळो हांगेल संगत विश्व कोंकणी केंद्राचे विश्वस्त मंडळीत सांद्यांनी वेदीर येवन कार्यक्रम चलोवन दिवका म्हणून विनम्रतारी विनंती करता. सर विश्व कोंकणी केंद्राचे विश्वस्त मंडळी भितरी अध्यक्ष नंदगोपाल शेणे, उपाध्यक्ष डॉक्टर किरण बुडकुळे, कार्यदर्शी डॉक्टर कस्तुरी मोहन पाय, कोशाधिकारी श्री B.R. भट, विश्वस्त मंडली सदस्य श्री कुडपी जगदीश शेनायक, श्री गिलबर्ट डिसौजा, श्री रमेश नायक, श्री मेल्विन रॉड्रिगस, श्री विलियम डिसौजा, श्रीमती शकुंतला आर्किणी आणि मुख्य आडಳಿತकारी अधिकारी डॉक्टर देवदास पाय हांणी वेदीर येवन अत्यंत प्रतिश्ठेचे आणि अत्यंत मोगान आमी प्रदान करतसचे कोंकणी भास, संस्कृती आणि जना खातीर काम केलेल्या फादर मोजिनो द अतायत हांकां विश्व कोंकणी विमला वी पै जीवन सिद्धी सन्मान 2024 सालाचे हे एक सन्मान आमी हांकां बहु प्रीती आणि अभिमानान प्रदान करतसती.
हे एक अपूर्व क्षणाक साक्षी जालेले तुमकां सर्वांक धन्यवाद. मुखार सुनू आमी विमला वी पै साहित्य पुरस्कारा भितरी आनी एक पुरस्कार विमला वी पै विश्व कोंकणी कविता कृती पुरस्कार हे दिता सती. 2024 सालांतू विमला वी पै विश्व कोंकणी कविता कृती पुरस्कार श्री प्रकाश डी नायक हांगेले मोडकूळ म्हणलेले एक कविता पुंजाक लाभ जातस हानी आमगेल मध्ये आसा ती हांगेल एक सान परिचय हांगेल कविता कृतीचे परिचय कोण दिवका म्हणून हांव श्रीमती सुचित्रा शेणे हिगे लागी विनंती करता. श्री प्रकाश डी नायक हांक फावो जातास विमला वी पै विश्व कोंकणी कविता कृती पुरस्कार 2024 हांगेल कविता कृती मोड कुळ हाका त्या प्रशस्ती फावो जातास. गोंयचे फमाद गद्य आनी पद्याचे लेखक प्रकाश डी नायक हांणी चैतर, कस्तूरगंध, कुतल, मोडकुळ कवन संकलनां तशीची अस्तुरी, शीमे भाईलो मळब, सागर संगीत, तांब सूर्य हांव हे पुस्तक बरयलां. हांकां प्रतिश्ठीत कोंकणी भाशा मंडल अवॉर्ड, VM सलगांवकर अवॉर्ड, कविता ट्रस्ट अवॉर्ड फावो जाला. हांणी रचयिल्ले पदां इंदिरा गांधी इंटरनॅशनल आर्ट्स एक्झिबिशन न्यू दिल्ली आनी पैनारी.com हांतू प्रदर्शीत जाला आनी प्रकाशीत जाला. अनेक संमेलनांत हांणी संपन्मूल व्यक्ती जावन भाग घेतला. ऋतू पाक्षिकाचे उपसंपादक जावन हांणी वावर केला. श्री प्रकाश डी नायक हांगेले मोडकुळ कवन संकलनाक मेळटस विमला वी पै विश्व कोंकणी कविता कृती पुरस्कार 2024. ह्या वर्साचे विश्व कोंकणी कविता कृती पुरस्कार तुमकां आमी दिवचे आसा म्हळें तेन्ना श्री प्रकाश बाब हांणी कसल नमुन्याची एक प्रतिक्रिया दाखयली म्हणलें आमी हे एक व्हिडिओ केला ते थंय दवर न्हू तुमी पळोवका व्हिडिओ. दोन 2024 वर्स हे म्हज्या खातीर आनी म्हजे कविते खातीर खूब भाग्याचें अशें हांव म्हणत. भाग्याचें म्हणटा कारण इतलेंच की दुसरे भशेन सांगपाचें जाल्यार म्हजे कवितेन अंदूं वर्सा हॅट्रीक मारली अशें म्हणन. कारण 14 जानेवारी 2024 ह्या दिसा म्हाका कविता ट्रस्टाचो पुरस्कार जाहीर जालो, जो पुरस्कार पोएट ऑफ द इयर 2023 हेच्या खातीर आशिल्लो. आनी त्या उपरांत जुलय म्हयन्यांत मुंबयच्या आशावादी प्रकाशनाचो पोएट ऑफ द इयर 2024 हो पुरस्कार म्हाका जाहीर जालो. आनी आतां नोव्हेंबरांत किंवा ऑक्टोबरांत म्हणुया म्हाका विश्व कोंकणी केंद्राचो विमला पै पुरस्कार जो म्हज्या मोडकूळ ह्या साहित्य कृतीक फावो जालो तो म्हाका फावो जाला. म्हणटकच सगळो आनंदाचो उमेदीचो भाग. कारण 1919 सावन हांवें कविता बरोवपाक सुरवात केली आनी 2024 मोठ्या प्रमाणांत अशें म्हज्या कवितेचें म्हज्या काव्य प्रवासाचें सार्थक जालें अशें हांव म्हणत. कारण हो विश्व कोंकणी केंद्राचो पुरस्कार जो आसा तो म्हज्या वाटचालीत कवितेच्या वाटचालीत एक मैलाचो फातर अशें हांव म्हणत. मैलाचो फातर कित्याक तर विश्व कोंकणी केंद्र मंगळूर हांगा येवप म्हणजे देवळांत येवप हाजे सारकें जाता. कारण विश्व कोंकणी केंद्र पळयल्यारूच तान भूक विसरता. कारण थंय आशिल्लें वाचनालय, थंय आशिल्ले सगळे एकूण परिसर, थंय आशिल्लें वातावरण हें पळयत जाल्यार आमी मंत्रमुग्ध जाता आनी अशें म्हणून दिसता की खरेंच आमी विद्येच्या देवळांत थंय आयल्या अशें दिसता. आनी म्हणून ह्या विद्येच्या देवळांतल्यान जो पुरस्कार म्हाका फावो जाला मोडकूळ ह्या कविता संग्रहाक त्या पुरस्कारान हांव खूब खोशी आनी धादोशी आसा. म्हाका हो पुरस्कार जाहीर जातकच सगळ्या कडल्यान जी परबी आयली तांचोय हांव
उपकार मानता, कारण अशे तरेचो हो पुरस्कार खूब दुर्मिळ असो पुरस्कार जो म्हाका म्हजे कवितेक फावो जालो. प्रत्येक दर एका कोंकणी मनशाची किंवा लेखकाची इच्छा आसता की हो पुरस्कार आपणाक फावो जावं, आनी तो पुरस्कार म्हाका मेळटा हातूंत इतलें समाधान आसा आनी इतलें भाग्याची गजाल आसा ज्या भाग्यान म्हाका हो फावो जालो. कारण ताच्या फाटल्यान एक हें आसा की साधना आसा, आनी हांव जी कविता घेवन बसलो 1979 ते 2024 मेरेन आयजूय आनी सातत्यान बरयतां, तातूंतल्यान जें समाधान सूख मेळटा ताचे सारकें आनी दुसरें सूख ना अशें म्हाका दिसता. विश्व कोंकणी केंद्राचो हांव खूब उपकारी आसा. अशी उलयतात काव्यभरीत जावन तांगेले एक प्रतिक्रिया प्रकट केल्या. कोंकणीच्यो एक उत्कृश्ट कवी, संवेदनाशील कवी श्री प्रकाश डी नायक हांणी आतां वेदीर दय करून येवका, बसका स्विकार करका आनी विमला वी पाय विश्व कोंकणी कविता कृती पुरस्कार आपणावका म्हूण हांगे लागीं हांव विनंती करता. हांकां सन्मानीत करचे खातीर आमगेले मध्यस्थचे श्री अवधूत तिंबळो हांणी आनी विश्व कोंकणी केंद्राचे सर्व विश्वस्त मंडळी सांद्यान वयर येवन कार्यक्रम चलोवन दिवका म्हणून विनंती करता. आमगेले मध्ये विश्व कोंकणी केंद्राचे विश्वस्त मंडळी मधून तुले श्रीमती वतिका कामत पै हांणी आसात आनी येता प्रकार सर्व विश्वस्त मंडळी सदस्य वेदीर आसात. आतां विश्व कोंकणी विमला वी पाय कविता कृती पुरस्कार प्रदान श्री प्रकाश डी नायक हांकां काशी बनारसाचे शाल पांगून फलवस्तू आनी फूल दिवन विश्व कोंकणी कविता कृती पुरस्काराचे फलक आनी धनरुपाचे सन्मान आमी करता आसती. हे सन्मान स्वीकार केलेले दोन्ही मानस्तांक आमी हृदयपूर्वक वंदन करता. ते मुखारी बस्ती वामन शणै सेवा पुरस्कार सर्व कोंकणी लोकांक एक श्रद्धा केंद्र मेळेल जाय, एक क्षेत्र जाय खंय सर्व कोंकणी भास मेळून उलयता ती, कोंकणीक संबंध पावील काम करता ती आनी सक्कड मेळून अभिवृद्धी जाता ती. सामाजीक रितीरी साहित्यिक रितीरी असल एक सपन पळोवन ताजे खातीर काम करून ह्या शक्तीनगरांतू ह्या भव्य जलल बांदोवन आजी 90 वर्साचे जाय दिवस आसल्यार मनासूच आशिल्लो, नातल्यार आमी तांणी नातिल तेन्ना ह्या रुपारी तांगेले जाय दीस करता आसती. हें कोण म्हळ्यार श्री बस्ती वामन शणै माम. हांगा आजी हें एक व्हड कार्यक्रम करताची तांकां आमी धन्यवाद बरें सांगता आसती. शक्तीनगराचे हें एक केंद्रा विशयांत विश्व कोंकणी केंद्रा विशयांत हांगा जावचे कार्यक्रमा विशयांत बस्ती वामन शणै मम्मालें सपन कसं आशिल्लें म्हणलें आमी आतां एक दृश्यावळी मुखेन परतेर पळोवया.
ते प्ले करता म्हणून विघ्नेशाला विनंती करता. विघ्नेश. अरे विश्व कोंकणी विश्वविद्यालय एक युनिवर्सिटी करता म्हळ्यार मागीर एक मनांत आसा. कितें काय म्हळ्यार आमगेले मालगड्यांनी पुरो केला, स्कूल केलें, कॉलेज केलें, आतां युनिवर्सिटी जाल्ले न्ही केलां. तशीच विश्व कोंकणी कसा म्हळ्यार आमी कोंकणी म्हूण करचें. कोंकणी खातीर एक युनिवर्सिटी कर न्हू, तातूंत आमी ताजे विशयांत पुरो काम करता म्हळ्यार एक म्हजी आश आसा. कशें म्हळ्यार म्हाका पुरो गांवांत भोंवतन आसपा 2 वर्सां थंय म्हाका एक दिसलें आमकां कसलें एक भूल एक स्थान करता म्हळ्यार म्हाका एक उमेद आयली. तशी विश्व कोंकणी हें विश्व कोंकणी केंद्र करता म्हळ्यार एक म्हाका आयडिया येवन हांव ताचें एनावन्स केलें. खंयचें संमेलनां 7 दीस फायनल हें जातना समारोपांत हांवें आमी विश्व कोंकणी केंद्र करताची म्हूण केलें. तशें विश्व कोंकणी केंद्राचें काम स्टार्ट केलें. एक सार्थक भावना एक देवान आमगेलें ती करेल न्हू म्हळ्यार जाल्यार जेन अभिरुची दोनूय का. विश्व कोंकणी एक व्हड युनिवर्सिटी जावका, हांगा साहित्य संबंधी संशोधना संबंधी काम जावका म्हणलें श्री बस्ती वामन शेणै मम्मान पळयल सोप्पना. आजी तांगेल 90 वर्साचे जाय दिवस 100 वर्सां जाय दिवस आमी हांगा करतना खंडीत विश्व कोंकणी केंद्र एक विश्वविद्यालय रुपारी हांगा आसता म्हणलें एक आशा भाव आमी मनांत दवरून घेवया म्हणलें सांगतची. आतां मुखा वयले एक प्रशस्ती प्रदान कडेन वचया. ते बस्ती वामन शेणै विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार. ह्या वर्स बस्ती वामन शेणै विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार समाजा खातीर अत्यंत श्रद्धेन व्हड काम केलेले सेवा भारती रिजिस्ट्रार मंगळूरू ह्या एक संस्थेक मेळटस. हांगा विशेष चैतन्य चेडूवांक मेळोवन तांकां शिकवण तांकां जिवनाचे एक उद्योग करची तसल शक्ती थंय दितस ती असल व्हड काम करतसचे सेवा भारती रिजिस्टर मंगळूरू हांगा तुकून थंयचे कार्यदर्शी श्री एच नागराज भट हांणी आमगेले मदें आसा ती. सेवा भारती रिजिस्टर हाजे एक परिचय कोण दिवका म्हूण हांव सुचित्रा लागीं विनंती करता. शिक्षण, भलायकी आणि समाजसेवा क्षेत्रांत सेवा भारती रजिस्टर्ड मंगळूर हाका मेळटस. ह्या संस्थाक मेळटस बस्ती वामन शेणै विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार 2024. हो सेवा संस्था मंगळूरच्या थोडी दयावंत घरकाण्णी आनी डॉक्टरांनी 1991 इसवेंत घडोवन हाडलो. हाचो प्रमुख उद्देश दैहिक आनी मानसीक जावन ऊण आसचे लोकांक आधार दिवचो. उणे ग्राह्य शक्ती, दृष्टिदोष आनी जाणटे नागरिकांक संपूर्ण सहाय करून तांचे जीण सुलभ करचे हे संस्थेचो हेत. हो आधार धर्मातीत जात्यातीत जावन गरज आशिल्ल्यांक जीणभर मदत करता. सेवा भारती एक सार्वजनिक विश्वस्त प्रतिष्ठान. हांगेले नवे प्रकल्प दिव्यांग मंगळूर शहरा सावन 23 म्हळ्यार 23 किलोमिटर्स बाहेर आसच्या एक ल्हान गांवांत 6 एकर जाग्यार एक सुसज्जित आधुनिक केंद्र 70 crores रुपयेचे खर्चारी बांदिता आसच. हांगा 300 लोकांक एकच फावटी पळोवन घेवचे हांचो उद्देश आसा. ह्या संस्थे मुखेन आज मेरेन गरज आशिल्ल्या लोकांक आश्रय मेळटा. ऑटिझमाचे चेडूवांक एक वेगळी शाळा करची योजना हांगेली आसा. 2016 कर्नाटक सरकारान अपंगत्वाचे सेवेंत बेस्ट इन्स्टिट्यूशन म्हणून सेवा भारतीक कदर केला. आज सेवा भारती तसल संस्थाक विश्व कोंकणी केंद्रा सुकून मेळटस बस्ती वामन शेणै विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार 2024.
सेवा भारती रिजिस्टर ह्या संस्थेतून आयिल्ले श्री एच नागराज भट हांणी वेदीर येवका म्हूण निमगून घेता. व्हिडिओ ह्या विशयांत व्हिडिओ तुमी पळोवका. विश्व कोंकणी भाषा समारोहाचे 2 दिवसाचे एक कार्यक्रमांतू बस्ती वामन शनी सेवा पुरस्कार 2024 पुरस्कारू सेवा भारती रजिस्टर मंगळूरू आमकां रेकॉग्नायज करून दिल्लेले विश्व कोंकणी केंद्राच्या आडಳಿತ मंडळीक आम्ही हांव एच नागराज भट सेवा भारतीचे कार्यदर्शी मस्त धन्यवाद दिवच्या अपेक्षा करता. तशीची आज हांगा उपस्थित आशिल्ले कोंकणी बांधवांक आनी अतिथी वर्गांक हांव हे संदर्भारी वंदन करता आनी धन्यवाद दिता. 33 वर्सां फुडें आमगेले समाजांतू आशिल्ले तसले दिव्यांग म्हणजे विकलचेतन चेडवांक त्या संदर्भारी घरान सुकून भायर सोण आशिल्ली ते चेडवां आसा म्हूण सांगून ते कळनाशिल्ले तांकां भायले जगत दाखयनाशिल्ली. सो ते संदर्भारी हांगाचे मंगळुराचे गृहिण्यो समाज सेवा करता तसले गृहिण्यो सुमती शेणे तिका सुमतक म्हणटा आमी तशीच इतर गृहिण्यो आनी डॉक्टर UV शेणे दिवंगत डॉक्टर UV शेणे हांनी आनी इतर डॉक्टर्स आनी समाज सेवक जावन आशिल्लो दिवंगत वासुदेव आर शेणे आमी वासंड म्हणटात ताका. सो हांनी पुरा मेळून स्थापन केलेले सेवा भारती रजिस्टर मंगळूरू. हांगेले मुख्य उद्देश कसो म्हळ्यार त्याच संदर्भारी असले विकलचेतन चेडवांक कोणी पळोवन घेवचे नाशिल्ले तसले चेडवांक आमी भायर हाडून तांकां तरबेती तांकां बौद्धीक तांच्या अभिवृद्धीक आमी तरबेती दिल्यार तांगेलो मस्त बदलावणे आडित म्हणून सांगून योचना करून प्रयत्न करून त्याच संदर्भात स्थापन केलेले आमगेले हे चेतना बाल विकास केंद्र. हे चेतना बाल विकास केंद्रांतू तांकां जागोदल पुराय तरबेतीक जागोदल्ले बौद्धीक जावन तांकां वैद्यकीय चिकित्से हे पुरा दिवस तसले व्यवस्था करून ते चेडवांक ಒತ್ತಾಯ करून आणू ಸ್ವಲ್ಪ चेडवांक हांगा तरबेती दिल्ले प्रकार तांगेल्यांतू आयिल्ले बदलावणे पळोवन मस्त चेडूं येवचे सुरू जाले. ते चेडवांक आमी सकाळी आणू हांगा अगोलोपालना केंद्रांतू तांकां ट्रेनिंग दिवन संजे वापस होवन सोडचें काम करून मस्त चेडवांगेल्यांतू बदलावणे येवन आमकां भायर गांवांत चुकून एक असले केंद्र करता म्हणून सांगिल्ले प्रकार आमी भायर गांवांतूय असले केंद्र स्थापन केले. उल्लालांत स्थापन केले तशीच रामकुंजांत केले आनी ते केंद्रांतले चेडवांगेले बदलावणे पळोवन आज आमकां मस्त समाजा चुकून गौरव मेळटा ते चेडवां विशयांतू. आज आमी हे पोशकांक असल चेडवांगेले तरबेती घेतरी तांगेल्यांतू बदलावणे पळोवन मस्त खुशी जाल्यार तांगेले मनांतू शाश्वत जावन अशी एक चिंते आमगेले नंतर एक आमगेले प्राय जाले तशी हे चेडा कोण पळोवन घेता आमी सांगेले तांगेले मना अशी चिंतेक परिहार रुपारी आमी स्थापन केलेले एक स्थापन न्ही योजन केलेले असले चेडवांक म्हळ्यार व्हड जावन आसता त्यांनी तांकां तांगेले जीवन पुर्ती आमी पळोवन घेवचे तसले एक वेवस्थेक आमी हात घालेले आसा. हे कार्य आज कट्टड इन्फोसिस फाउंडेशन आले एक सहाय्यारी दत्तास बहत्तर जावन आशिल्ले योजन ते योजनेक सगळेच कर्नाटकांत असं दिव्यांग पोषकांक एक चिंतेसून भायर वच मटाची व्यवस्था ती जाता आसा. तसले एक व्यवस्थेक आमकां पूरक जावन समाजाचे आमकां दानिगरांगेले सहाय मेळ्ळेलें आसा आनी मस्त आमकां वॉलंटियर्सांगेली सपोर्ट मेळ्ळेलो आसा. आज हे आमकां मेळ्ळेले पुरस्कारू विश्व कोंकणी केंद्र साकून एक पुरस्काराक आमकां तुमी आयडेंटिफाय करून आमकां आज आमंत्रण दिल्ल्याक हांव मगदोम्मे तुमकां सगळ्यांकय हांव धन्यवाद दिता आनी आमगेले विश्वस्त मंडळीचे अध्यक्ष श्री मुकुंद कामत आनी खजांची जावन पी विनोद शेणे आनी पुरे मेळून तुमकां हे संदर्भारी विश्व कोंकणी केंद्राक आडಳಿತ मंडळीक मस्त रितीन धन्यवाद दिता म्हणून सांगून हे संदर्भात सांगूंक इच्छितो. थोडी जागृत कळकळेचे बायल मनशान आसक्ती घेवन प्रारंभ केलेले हो चेतना संस्थो आज
समाजांतो एक व्हड काम करतस आनी आनम जाले नंतर असल चेडूं कोण म्हळ्यार एक हुस्क्याक उत्तर दितस असल व्हड सेवा करतसचे सेवा भारती संस्थे तर्फेन हांगा येवनसचे एच नागराज भट हांणी थंय दवरून वेदीर येवन बसका आनी हांगाशे आमगेले सोयरे श्री अवधूत तिंबळो आनी सर्व विश्वस्त मंडळीच्यान वेदीर येवन हांकां सन्मान करता म्हणून निमगून घेता. आजी सेवा भारती रिजिस्ट्रार मंगळूरू ह्या संस्थेक बस्ती वामन शेणे विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार मेळटस. मस्त भरमेरी आनी मोगारी असल संस्थो समाजांतू अनेकय चड काम करतश जावो जन आनी मस्त सहकार दिवचे तशें जावो म्हणून मागतची हांकां आमी शाल पंगूर फुलां माळा तशीची फलवस्तू दिवन अत्यंत गौरवारी हांकां एक सन्मान करतसाची फलक तशीची एक आर्थीक रुपाचे सन्मान हांकां चलता. ह्या वर्साचे विश्व कोंकणी प्रशस्ती प्रदान समारंभाचे आखरेचे अवॉर्ड बस्ती वामन शेणे विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार. समाजा खातीर अनेक सेवाचे काम केलेले जनाल उदरगती खातीर काम केलेले एक व्यक्तीक ह्या वर्साचे हे अवॉर्ड मेळटस. हातूं महिला आनी एक पुरुषाक दिवचे आशिल्ले ह्या वर्स एक संस्थो आनी एक महिलाक मेळटस. तातूं श्रीमती वीणा अडिगे हांणी मुंबय तुकून आयलीं ती हांकां हें एक हांणी केलेले समाजो सांस्कृतीक आनी सामाजीक सेवे खातीर ह्या वर्साचे विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार हें दिवचे आसाची. हांगेले एक परिचय कोण दिवका म्हूण हांव सुचित्रा हेगे लागीं विनंती करता. सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय सेवा हंतू श्रीमती वीणा अडिगे मुंबई हांक मेळटस बस्ती वामन शेणे विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार 2024. पत्रकार आनी लेखक जावन आसचे श्रीमती वीणा अडिगे हांणी नागपूरच्या हितवाद इंग्लिश दैनिकाचे उपसंपादक आनी भारतीय विद्या भवनाचे निमाळयेचे सहाय्यक संपादक जावन वावर केला. हांणी बरयले लेख SSC बोर्ड अभ्यासक्रमांत शामील जावन आसा. पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हानगल, शंकर महादेवन, अनुराधा पोदवाळ, RK लक्ष्मण अशे अनेक नावाधिक साधकांगेले मुलाखत या इंटरव्यू या संदर्शन हांणी केला. विमेन सेरा, फेमिना, मुंबई मिरर, मिड डे, टायम्स ऑफ इंडियाक निरंतर लेखनाचे योगदान दिला. तशीच हांणी बरयलेले लेख या आर्टिकल्स इतर भाशेंत अणकार जाला. हांकां अनेक पुरस्कार फावो जाला. वाशींत GSB वी सिस्टर्स म्हणून प्रारंभ करून बायलांक अनेक सर्तांचे आयोजन केला.
हांणी केलेले सामाजिक कार्य अनेक बायलांक आधार दिला. GSB संस्कृती रीतिरिवाज परंपराचेरी मस्त कार्यावळी केला. द्वारका वृद्धाश्रम, आदिवासी चेल्याले आश्रयधाम, मेहर यूसुफ अली सेंटर या आदिवासी चेल्यांगेल आश्रयधाम मेहर यूसुफ अली सेंटर, तशीची ब्लाइंड स्टुडंट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, गिरिजा वृद्धाश्रम आणि अनाथालय, करुणेश्वर वृद्धाश्रम हंगपुरा हांणी सेवा दिला. बाबा आमटेले नागपूरचे महारोगी असोसिएशनांत सक्रिय सेवा दितर आसाची. सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय सेवा ह्या क्षेत्रांत श्रीमती वीणा अडिगे मुंबई हांकां फावो जाताच बस्ती वामन शेणे विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार 2024. ह्या वर्साचे बस्ती वामन शेणे विश्व कोंकणी सेवा पुरस्कार घेवचे श्रीमती वीणा अडिगे हांगेल प्रतिक्रिया पळोवया. नमस्कार. आज म्हाका पुरस्कार मेळ्ळो. आय एम व्हेरी हॅपी अबाउट इट. कोंकणी लँग्वेज आमगेलें मस्त जन उलयताची जाल्यार विंगड नमुन्यारी. हांव मास्टर्स डिग्री करतना लिंग्विस्टिक्स करतना कोंकणी चूज केलेलें आनी आमी प्रत्येक खंयचे स्टेटान देखून आयल्यांची ते हिस्ट्री पुरो जाणांक गोत आसा. काश्मीरा देखून आमी कशी मँगलोर ते पावलींची म्हणून ते प्रत्येक स्टेटाचे आमी एक वर्ड घेतलां ते पुरो ट्रेस केलें हांवें. आनी आतां जाल्यार पळय महाराष्ट्राची कोंकणी म्हळ्यार मराठी मिक्स करताची, कर्नाटकाची कन्नड मिक्स करताची आनी कोचीची जन मलयाळम मिक्स करताची. आमगेले 20 सिस्टर्सान भाशे गोंदळ म्हणून एक नाटक केलेलें. तें भारी पॉप्युलर जालें. पुराय जाणांक गंमत जालें. म्हळ्यार भाशेंत कशी चेंज आसता. भास एकीची कोंकणीची आनी आय एम अ कोंकणी लवर. कोंकणी भास कशी प्रत्येक कडेन उलयताची म्हणून आमी एक ड्रामा केलेलें. तें पुरा कडेन दाखयलें. इवन गुजरातांतू, कोडयालांतू, मुंबयंतू पुरा कडेन. भारी खूश जालें पुरा जाणांक. म्हाका 4 नियर लायफ डेथ हें जालेलें. तातूंत भितर वाचून येयलें हांव. एक ट्रेना एक्सिडेंट, एक 2 व्हिलरा एक्सिडेंट हांव ड्रायव करता आशिल्लीं आनी एक 2 हेल्थ इश्यूज. तें देवान म्हाका तातूंत वाचयली. आनी म्हाका म्हगेलो गुरू म्हळ्यार झोरास्ट्रियन कॉलेजा प्रिंसिपल तिणें म्हाका सांगलें की देवान तुका वाचयल्या, तूं कशा खातीर म्हूण गोतच न्हय, तूं कसले जनां खातीर हेल्प करता, जनाक हें मदत करता. तूं सोसायटीन तुका कसो दिलां पळय तें वापस रिटर्न करता. तें रिटर्न करचे खातीर देवान तुका वाचयल्या म्हूण म्हणलें. म्हूण हांव तें पुरा सिन्सियरली घेवन म्हाका जनाक हेल्प करच्याक भारी खूश जाता. एक म्हगेल मेन हें कन्सर्न म्हळ्यार प्रत्येक मनीस, दाल मनीस जावो, बायल मनीस जावो, चेडूं जावो, चेली, चलो, तांगेले प्रत्येका भितर कसलेंय पूण एक चांग गूण आसता. ते चांग गूण मस्तपण निपोवन दवरलेलें आसता. ते भायर येवका म्हूण जाल्यार एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. सो म्हगेले ते 3-4 ऑर्गनायजेशन्स आसाची. त्या ऑर्गनायजेशना थ्रू आमी एक ऑपॉर्च्युनिटी दिता चेडवांक, हड्डांक. आनी बिलीव मी ते पुराय जाण हॅपिली करताची आनी तांकां गोत ना आशिल्लें तसले सकट आमी मुखारसून हाडटाची. म्हाका हे पुरस्कार मेळ्ळेल्याक हांव स्विकार करता देवाल प्रसाद म्हूण लेखून. थँक्यू सो मच. नमस्कार. समाजान आमकां दिलेलो मोगू आमी परतून समाजा दिवका म्हळ्यार ध्येय उद्देश दवरून काम करतशी समाज सेवकी, संशोधकी आनी बहुमुख प्रतिभा श्रीमती वीणा अडिगे मुंबई हांणी आमगेले मदें आसा ती. हांणी दयकोर न्हू वेदीर येवन बसका म्हण हांगेली विनंती करता. हांणी विश्व कोंकणी केंद्राचे विश्वस्त मंडळी संगत वेदीर येवका हांकां आमगेले सोयरे श्री अवधूत तिंबळो हांणी सन्मान करता. हांगेलोट्टू विश्वस्त मंडळी सर्वांनी वेदीर येवन कार्यक्रम चंदकोवन दिवका म्हण गिता.
एक मात्र हृदयाचे एक व्यक्तीनं समाजा खातीर कसं करबेत म्हणून श्रीमती अडिगे हांणी दाखोवन दिला. हांकां हृदपूर्वक वंदन. आजी आमगेल हे चारीची अवॉर्ड मस्त प्रितीनं अभिमानानं आपणावन घेतिले. तुमकां चारी जनाक धन्यवाद सांगता. आतां वेदिरी एक फोटो सेशन आमी करता सती आयचे कार्यक्रम उडगास आसचे खातीर हाजे खातीर आजी प्रशस्ती घेतिले आमगेल मान्यस्थानी वेदिर येवका हांगेल खातीर बसची वेवस्था कोरका म्हणून म्हणून घेता. विश्वस्त मंडळीच्यान आनी एक पटी वेदिर येवन ह्या फोटो कार्यक्रमांत भाग घेवका. तशीच हानी चौग्यानं केलेलें ही साधना आमी सर्वान करवेत. हांगेल तकून उमेद घेवन आमी वरेन कार्यप्रवृत्त जावया. हांगेल तकून आमी साधना करची एक उमेद घेवया म्हणलेलें एक उतर सांगतची. हें एक फोटो सेशनांत तुमी भाग घेवका आनी तांगेले कुटुंबेचे कोणी येवन आसल्यार ते नेक्स्ट फोटो त्या मुखावयल फोटोन तो आमी कुटुंबाच्यांक आपयता ती या. आतां विश्व कोंकणी केंद्राचे सर्व सदस्य फोटो. धन्यवाद. हे एक विश्व कोंकणी कुटुंबाचो एक फोटो. नंतर हे एक सर्व अवॉर्ड दिवच्यांतू आशिल्ले एक ज्युरी मेंबर्सांनी वेदिर येवका म्हण निमगून घेता. तांतू श्री गोकुलदास प्रभू आमगेल मदें आसा ती आनी श्री मेल्विन रॉड्रिगस, डॉक्टर हनुमंत चपटेकर, डॉक्टर किरण बुडकुळे, श्री सी डी कामत आनी कोणी सोण गेला जाल्यार दय दवरून मुखार येया. आनी मुख्य आडळिताधिकारी डॉक्टर देवदास पाय. कोण तो ज्युरी मेंबर. श्री एच एम पेर्नाल आणि
आजी प्रशस्ती घेतिलेले कुटुंबेची कोणी हांगा येवन आसल्यार दय करून वयर येवका हांगेले एक तांगेले घरच्याले साधना एक उडगास आसचे खातीर तांकां आमी केलेले हे अभिनंदना कार्यक्रमा उडगासा खातीर हे एक फोटो सेशनात भाग घेवका म्हण निमगून घेता. सभेन तशील सर्वांनी तांगेल स्थान ग्रहण करका वेदीर आशिल्ले आमगेल साधकांक दय कोरून कार्यकर्त्यांनी सकल सभेन तो आपोवंक वचून बसकाराका म्हण विनंती करता. लक्ष्मी वेदीर आशिल्ले आमगेल साधकांक दय करून सभेंत बसकाराक म्हण हांव कार्यकर्त्यांक निमगून घेता. कार्यक्रम आमी मुखरसीत आसती हे एक अपूर्व सुंदर क्षणाक साक्षी जालेले तुमकां सर्वांक धन्यवाद. दय दवरून आमगेले मुख्य अतिथीले उतर आमी आयकुच्याक राखतसची आतां मुखेल सैरी श्री अवधूत तिंबलो हांणी वेदीर येवन तांगेले चार उतर उलोवका म्हण निमगून घेता. सर क्रिकेटीक म्हणटात बाउन्सर म्हणजे बाउन्सर घेत तसा हांव कळना कितें चल्लां तें हांगा इतलो डॅझलिंग प्रकाश पडला आनीक पयलीं म्हणजे म्हाका तुमी आमंत्रण दिलें आनी हांवें एक्सेप्ट केलें हेंच म्हाका कळना कशें जालें तें. एक म्हणल्यार 50 वर्सां पयलीं हांव ह्याच शहरां आयिल्लो आनी तेन्ना म्हजे दोळे उकडी जाले कोंकणी विशयी. के पै वॉज चेअरमॅन ऑफ सिंडिकेट बँक आनी ताणें हांगा एक व्हडलें कोंकणी बऱ्यांत व्हडल्यांत वर्ल्ड कोंकणी संमेलन केल्लें ह्या शहरांत आनी हांव आयिल्लो सिंडिकेट बँकेक म्हणजे कामाक. कोंकणी आयकुपा आयलो नाशिल्लो पूण त्या कोंकणीक वाऱ्या लागून थंय हांव पावलो आनी थंय जागो जालो आनी 50 वर्सां नंतर आज हांगा परत पावला. जेन्ना वय जाता तेन्ना मुळांची याद येता. मदीं इंग्लीश जाली मदीं अमेरिकेन जालें शिक्षण जालें धंदो जालो आनी आतां परत दिसता की हें रीण जें आसा कोंकणीचें तें रिपेमेंटाचें टायम आयला. हांव कितें उलयतलो हें म्हाकाच पयलीं खबर नाशिल्लें पूण जेन्ना हांगा उबो जालो तुमी म्हणलें म्हाका जाय तितली उलय म्हणून सो म्हाका एक परवानगी दिल्या टायम लिमीट ना पूण तुमकां पळोवन म्हाका दिसता जो पर्यंत इंट्रस्ट आसा तो पर्यंत उलयतलो हांव आनी जो पर्यंत मातशें उपगण येता ऑर फटीग येता तेन्ना हांव मातशें वायंड अप करता
सो म्हगेले थोडे पॉयंट उलयता हांव. पूण जेन्ना हे स्मिताबाई आनी किरणबाई कोंकणी उलयतात तेन्ना म्हाका गुंगी येता. आनी तुमी जेन्ना तुमची कोंकणी आयकून गुंगी येता. ही कोंकणी काय म्हणून, म्हणजे खंय पावली ही कोंकणी अशें म्हणून म्हाका एक केन्ना हांव इंग्लिशीन उलयतालो ताजी एक इन्सिडंटाची याद येता. रुडयार्ड किपलिंग म्हणून एक इंग्लीश ऑथर आशिल्लो, बॉर्न इन इंडिया, आनीक रोट मेनी बुक्स. एंड फायनली ही ताका आनी एक इंग्लीश ऑथरा कडेन भेट जाय आशिल्ली, मार्क ट्वेन अमेरिकेचो. म्हणून ताणें अमेरिकेचे प्रवासाचें, तो ट्रॅव्हलर रुडयार्ड किपलिंग, सगळी भारतभर ग्रँड ट्रंक रोड ट्रॅव्हलिंग करून करून ताका प्रवासाचो एक बग आशिल्लो. तो अमेरिके पावलो आनी मार्क ट्वेनाक खबर नाशिल्लें की हो येतलो म्हणून आज, पूण येवपा आसा म्हणून खबर आशिल्लें. तर जेन्ना तो मार्क ट्वेनाक मेळ्ळो, हू इज ऑल्सो टॉप नॉच ऑथर ऑफ दॅट टायम, तर तेन्ना ताणें आपली इंग्लिशीन, म्हणजे इंग्लीश ब्रिटीश इंग्लीश, ती अमेरिकन इंग्लीश, आनीक आमची इंडियेक म्हणटा हिंग्लीश म्हणजे इंडियन इंग्लीश, आनी सिंगापुराक गेल्यार सिंग्लीश म्हणटात. तश्योच कोंकणी आसात आं, म्हणजे म्हजी मडगांवची कोंकणी, आनी थोड्यांची पेडणेची कोंकणी, आनीक किरण बायली मे बी काणकोणची कोंकणी, पण तुजी युनिवर्सल कोंकणी. सो तर ही तरेतरेची कोंकणी तो मार्क ट्वेनाक गुंगी पडलो आनी ताणें बरयलां आपूण गुंगे पडलो आनी आपणाक रिक्वेस्ट केलो रुडयार्ड किपलिंग, तूं उलयत राव, म्हाका आयकून दिसता. म्हूण तुमची कोंकणी म्हणजे सगळें कोंकणी आयकून म्हाका दिसता हांगाच बसचें म्हणून हांवें आयकुपाक आनी गुंगी घेवपाक. मागीर ते रुडयार्ड किपलिंगाक नोबेल प्रायज मेळ्ळें आनी मार्क ट्वेनाक मेळपाचें आशिल्लें तें मेळ्ळें ना, पूण मागीर मेळ्ळें. म्हणून हे नोबेल लॉरिएट. आनी त्याच वेळा वयलो तिसरो नोबेल लॉरिएट, ताजे पयलीं रविंद्रनाथ टागोर. म्हाका एक बेंगॉली म्हजो फ्रेंड हू वॉज अ रेव्हेन्यू सेक्रेटरी इन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, अरे अवधूत वेर इज कारवार? तर असं कारवार हांगा सावथ ऑफ गोवा, थंय कोंकणी न्ही तुमची लँग्वेज, म्हणजे युअर लँग्वेज इज कोंकणी. आय सेड हय, येस दे स्पीक कोंकणी एंड दे स्पीक देर कोंकणी. आय वॉन्ट टू विजीट. I said, why? No, I'm a student, I'm studying Rabindranath Tagore. He said, but why Karwar? He said, no, he wrote Gitanjali there. अरे रविंद्रनाथ टागोर कलकत्त्याच्यान आयलो आनी गितांजली कारवारा बरयली. केन्नाय बरयता आसतना बिचार आयले आसतले ताका कारवाराक, कित्याक ताजो व्हडलो भाव ताजो ICS कलेक्टर आशिल्लो कारवारचो. आनी थंय तो ताका विजिटा आयलो, म्हणजे 2-3-4 म्हयने काडले आसतले आनी बिचार आयले आसतले, बरयली आसतली, विचार केलो आसतलो, पूण शेवटी कारवार बिकम्स इम्पॉर्टंट. सो आमची हवे भितर कला आसा, गोंया आसा, हांगा तुमची मेंगलोरा आसा, वाटेर हांव रस्त्यार आयला, थंय ही हवे भितर कितें तरी आसा. हांवें थोडे पॉयंट बरयल्यात, तुमचे मुखार कशें मांडटा तें पळोवया. खूब जाण विचारले, हांव अंकोला रावलो च्या घेवपाक, कॉफी घेवपाक, आनी ताणें थोडें दिल्ली बी कितें खावपाक. तुमचें नांव टिमलो कशें म्हणलें ताणें म्हाका. तो कामत हॉटेल तें. हांवें सांगलें ना, म्हजेंय नांव कामत म्हणून. कशें जावपाक शकता? हांवें सांगलें गोंयांत खूब कामत आशिल्ले आनी कोण कामत अशें म्हणून प्रश्न येताले. हो कामत धाकणकार, हो कामत तारकार, हो कामत तेमले, अशें म्हणून आमकां कामत ड्रॉप जालें आनी तें गांवचो नांव नाजाल्यार दुसरी म्हाजें धंद्याचें नांव उरलें. तशेंच हांगा बेंगुल्ला गेले आमचे कामत आडारकार म्हणून, तें कामताचें नांव ड्रॉप जालें आनी आडारकार जालें. आनी मागीर प्रभू वेर्लेकार, प्रभू अशेंच गोंयांत आसा. म्हणून ह्या नांवाक कितें सर्च केल्यार तुका मागीर मेळटा. आज सर्चींग म्हणल्यार सामकें इजी जालां, बायोडेटा मेळटात, आतां AI भितर आनिकय म्हायती मेळटा. सो
आमची एक युनिवर्सिटी जाल्या. बस्ती वामन माम शेणयान म्हणिल्लें ही एक युनिवर्सिटी जावपा जाय म्हणून. ते 90 वर्सांचे आज. आनीक त्या वेळार तांचे विचार म्हणजे युनिवर्सिटी म्हणल्यार एक बिल्डींग, युनिवर्सिटी म्हणल्यार एक कॅम्पस. हांव गेल्लो 1-2 वर्सां पयलीं बॉस्टनाक, तेन्ना म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळिल्ली हार्वर्ड युनिवर्सिटीक लायब्ररी पळोवपाक. तांची लायब्ररी 300 वर्सांची. पूण आज तुका तुज्या मोबायलाचेर 3 लाख पुस्तकां मेळटात, 30 लाख पुस्तकां मेळटात. म्हणजे लायब्ररी खंय पावली? लायब्ररी तुज्या हातांतच आयली. अशी युनिवर्सिटी, कोंकणी युनिवर्सिटी, instead of focusing on campus or something which is a viable thought but a little bit archaic, तर आमी एक व्हर्च्युअल कोंकणी युनिवर्सिटीचें अडॉप्शन करपाक जाय. आनीक आतां आमी मेळ्ळ्यात, उलयतात, पूण आनी एक 2000 लोकांक हें भाशण ह्या फंक्शनाचें सगळे प्रोसिडींग्स तांकां कळपा जाय. आज केन्नाय म्हाका टायम आसा जाल्यार हांव सुप्रीम कोर्टांत वता, हाजेर इंटरनेटाचेर, आनी सगळें आयकूं येता, ज्ञान मेळटा. केस जर म्हायती आसा तर तुका अभ्यास करूनय मुखार ज्ञान मेळटा. म्हणजे आमचो वर्ग, क्लासरूम सगळे कडेन जाला, युनिवर्सल जाला. म्हाका तुमचें आयकून एक रिक्वेस्ट आसा की ही म्हाका व्हिडियो आसा तो म्हाका दियात, कित्याक हांव परत आयकतलो. लिंक आसा म्हणजे हें आतां इतले कडेन पसरलां की आमकां हें बिल्डींग्यो बांदप, ऑफिसां बांदप आनी मॉल्स बांदप हें आतां मे बी ऑन द डिक्लायन. एक स्टॅटिस्टिक्स म्हाका याद येता की अमेरिकेक प्रत्येक वर्सा 5% मॉल्स बंद जायत रावल्यात. म्हणजे हें आनीक ऑफिसाची रेंट आनी ऑफिसाची किंमत न्यूयॉर्क, मॅनहॅटन सिटीक ड्रॉप बाय 60%. सो म्हणजे एक कितें तरी रेवोल्युशन चालू आसा आनी तें आमी पळोवपा जाय. कित्याक आमचो एक स्वार्थ आसा म्हणल्यार कोंकणी. आनी त्या विचार करून थंय कोंकणीचें आमी जॉयंट स्टेरींग कशें मुखार व्हरून, कित्याक कोंकणी तर कोणें म्हणिल्लें, ही सेज इफ कोंकणी पेरिशेस वी पेरिश. देर इज नो आयडेंटिटी. सो जसो आमचो धर्म आसता तशीच कोंकणी एक धर्म. तर भाशे विशयी म्हाका खूब आतां अभ्यास जालो. आनी एक 2-3 वर्सां पयलीं म्हगेलो एक फ्रेंड नागपूरचो मेळ्ळो. तो मराठीन उलयता म्हजे कडेन. हांवें तुमी नागपूरचे ना? हो. पण मराठी बोलतात का हिंदी बोलतात? मी तुमच्या कडेन मराठी बोलतो. मी घरी आहे तेव्हा भावाबरोबर मराठी बोलतो. पण आम्ही दोघे भाऊ जेव्हा घराच्या पाऊल रस्त्यावर टाकतात, दोघे भाऊ आम्ही हिंदीमध्ये बोलतात. म्हणजे लँग्वेजीची किती इशी मिरेकल्शें की खंयच्यान खंय वता. जसो व्हाळ नदी वता तशी लँग्वेज वता. 300 वर्सां पयलीं आमकां सोडून तुमी हांगा आयले अशें न्ही तें. आमी लिपून लिपून रावले, तुमी आयले हांगा लिपपाक. आनीक पूण आतां एकत्र जाल्यात. म्हणजे वर्सां वचपा जाय. आनीक एक पुर्तुगेजीन शब्द आसा, स्कूल टिचर स्टुडंट्सांक सदां सांगता, फादर मे रिमेंबर, पासियेंस आं, म्हणजे पेशंट. तर अशें पेशन्स, विजडम is sometimes more important than intellect. Intellect will come from
such attributes like wisdom. तर केन्नाय म्हाका सर्च ऑफ नॉलेज, खंय इन्फॉर्मेशन मेळटा, खंय नॉलेज मेळटा अशें म्हणून हांव सदांच आशिल्लो बिजी. तर म्हाका एक लायन वाचली, ताजे नंतर म्हजो हो शोध जो आसा नॉलेजीचो, इन्फॉर्मेशनाचो, शिक्षणाचो, तो भरपूर कमी जालो. म्हाका स्कुलाक मार्कय कमी पडपाक लागले, कित्याक हांव दुसरेंच कितें विचार करपाक लागलो. आनी समटायम्स आय रिमेंबर that line was more important than school education. म्हणजे तशें न्ही तें, school education is a must, but how much effort you want to put in school education to get best and best results and college and so on, you are so result focused that you will miss the forest. म्हाका ती लायन अजून याद आसा आनी त्या लायनीन म्हजो जन्माचो प्रवास जाला. आनी केन्नाय म्हणटा म्हाका, अरे तुका कशें कळ्ळें? ना, म्हाका एल्बर्टान सांगलें. कोण रे एल्बर्ट? एल्बर्ट नको तूं कोण तो? एल्बर्ट आयन्स्टायन. तर कितें सांगलें तुका? इमॅजिनेशन इज मोर पावरफूल दॅन नॉलेज. सो तुज्यान खंयच्यान शोध लावपा जाता, पूण पुस्तक वाचपाची गरज नासता. केन्नाय मन वापरपा जाय, तकली वापरपा जाय. पूण अशे तरेन हांव म्हजो प्रवास चालू दवरला आनीक कोंकणीच्या शब्दांचो अर्थ काडपा लागला. आनी लायब्ररी वचनासतना, म्हणजे आज जें चल्लां तुका हें तें गुगल, AI बी सगळें, तर तातूंत भितर एकय लायन वाचली परी, द फ्युचर बिलोंग्स टू दोज हू कॅन कनेक्ट द डॉट्स. खंयच्यान तूं कशें कनेक्ट करपाक शकता हें इम्पॉर्टंट. 50 वर्सां पयलीं जेन्ना हांव आयिल्लो हांगा, आय वॉज पॉसिबली द यंगेस्ट बॉय. टुडे बारींग अ फ्यू, आय थिंक आय एम द ओल्डस्ट. भाशा बदलली ना. त्याच दिसाक कोंकणीन आमकां कॉन्स्टिट्युशनल एंट्री मेळिल्ली. आनीक चंद्रकांत केणी आनी उदय भेंब्रे दिल्लीच्यान आयले के पै तें दिवपाक. Recognition of Konkani. I'm not very familiar with the details, but थंयच्यानय एक आमकां एंट्री शी मेळ्ळी पार्लमेंटाक ऑर कॉन्स्टिट्युशनाक ऑर जनरल देशांक. तर ती एंट्री मेळ्ळी, पण दॅट इज नॉट युअर पासपोर्ट टू फ्रीडम. फ्रीडम टू डू कोंकणी अँड इम्प्रूव कोंकणी इज हाव विजिलंट वी आर. आनी नेहरून बसून म्हणिल्लें तें, eternal vigilance is the price you will pay for freedom. So if freedom to do Konkani, it's up to us. Up to us how to build up this university, and up to us how to propagate what I heard today to the youth of Konkani youth of tomorrow. It is I see the average age here, म्हणजे 60 वयर आसतली. आनीक हांगा भुरगीं ना आज, कित्याक हो एक वीक डे आसा आनी आज सुटी ना तांकां. आमकां सगळ्यांक सुटी आसा म्हणून आमी हांगा आयल्यात. कोंकणी मातृभाशा म्हणजे आवयली भाशा. म्हणजे ल्हानपणांतल्यान आमी कोंकणी शिकलो. हांव कोंकणी शिकलो ल्हानपणाक, आनी 5-4 वर्सां नंतर आवयचो तूं मराठी शाळेंत वचा, मराठी शाळेंत गेलो. पूण मातृभाशा कोंकणी उरली. असो एक मराठीन हांवें वाचिल्लें, अकबर एम्पराच्या अकबर सम्राटाचें एक दरबार, आनी तातूंत भितर तागेली ती रत्नां आसात. आनी एकलो मनीस आयलो म्हाका अकबरा कडेन ऑडियन्स करपाक. आनी ताणें सांगलें, थोडी इंग्लीश वापरता, अकबर म्हणजे युअर मॅजेस्टी, हांव तुका चॅलेंज करता म्हजी मातृभाशा सांगपाक. म्हाका 7 भाशा खबर आसा. तर अकबरान सांगलें, बरें उलय तूं. 1 भाशा, 2 भाशा, 4 भाशा, 5 भाशा, 6 भाशा उलयलो, 7वी भाशा उलयलो. अकबराक कळ्ळेंच ना ही खंयची भाशा हाजी मातृभाशा म्हणून. तर
बिरबल आयलो आनी अकबराच्या कानार सांगलें, अकबरान ताका सांगलें, बरें फाल्यां सांगता तुका म्हणून, तुजी मातृभाशा खंयची ती. आनीक दुसरे दीस बिरबलान अकबराच्या कानार सांगिल्लें की ताजी मातृभाशा ही. तर तो मनीस आयलो, अकबरान सांगलें, तुजी मातृभाशा ही. असो जालो तो, तुका कशें कळ्ळें, कोणाक खबर ना. तर तो मागीर ताका शाबासकी दिवन अकबरान धाडलो, पूण मॅडल दिलें ना. मॅडल अकबराकच मेळ्ळें. तर मागीर बिरबला ताणें विचारलें, तुका कशें कळ्ळें हाजी मातृभाशा खंय ती म्हणून. कित्याक सगळ्यो भाशा ताज्यो सारक्यो एडवान्स्ड म्हणटा तश्यो. तर बिरबलान अकबराक सांगलें, तो रातचो न्हिदिलो, बरो सामको थंड न्हिदिलो आनी आपणें ताजेर थंड उदक उडयलें. तो बरोबर बरोबर करून तो उलोवपाक लागलो, ती ताजी मातृभाशा. ती स्वप्नां जी येता तुका भाशा, ती मातृभाशा. अशें करून आमची म्हणजे आतां अफिलिएशन कोंकणी वाडपा लागला, पूण वय वाडपा लागला. म्हूण आनी कितलीं वर्सां आसा तें पळोवया. त्या प्रमाणे म्हाका हो हांव म्हणटा ती भाशा आमी गोंया म्हणटा हो तुजो धंदो काय म्हणून, म्हणजे आर यू बिजी वीथ दीस. सो येस, आय एम अ बिजनेसमॅन एंड आय एम बिजी, एंड आय एम बिजी वीथ कोंकणी. गोंयांक खूब हें जालां की आमचो प्रवास, पयलीं आमी आशिल्ले सगळे एकाच जाग्यार आशिल्ले आमी, आज खूब जाग्यांनी पावल्यात. तेन्ना जर आमी म्हणपा जाता, हांव आशिल्लो खंयची वर्सा 1500 सालांक गोंया आशिल्लो, तुमी आशिल्ले, हांवूय आशिल्लो, आनी उलयताले आमी भाशा आमची. आनी आमची राज्यांक आदिल खानाचें राज्य जालें आनी आमकां मातशे त्रास जाले. आमी कोंकणी उलोवपी ते वयल्यान आयिल्ले, भायल्यान आयिल्ले, म्हणून आमकां दिसलें की बाबा आमकां हे त्रास जाता ते कमी करया. ते कमी करपा खातीर आमी आल्फोन्स आल्बुकेर्क मेळपाक गेले आनी ताका गोंयांत हाडलो. ते त्रास गेले, तरेतरेचे अपिवल जाले, तरेतरेचे ज्ञानूय मेळ्ळें, तरेतरेचे दुसरे तरेचे त्रास जाले. म्हणून तुमी आयले हांगा, आमी थंय लिपले, आनीक मागीर मुखार परत इतिहास बदल्लो आनी सगळे एकत्र जाले. आतां देशभर म्हणटात युनिफॉर्म सिवील कोड. म्हणल्यार युनिफॉर्म सिवील कोडाक जात लागना, युनिफॉर्म सिवील कोडाक भाशा लागना, तो युनिवर्सल. म्हणजे जशें आमी कोंकणी युनिवर्सिटी म्हणटा, इट हॅज टू बी युनिवर्सल. तसो आमचो गोंयांत युनिफॉर्म सिवील कोड आसा. ताका लागून आमकां टॉलरन्स आयलां, ताका लागून गोंयांक म्हत्व आयलां आनी सगळे लोक गोंया येवपाक पळयतात. ट्युरिजम भरपूर वाडलां, पयसोय भरपूर जाला. बाकीचे सायड इफेक्ट्स आसात, पूण मुखार गोंयांक आज गोंय सोडपाक लोक तयार ना, गोंया येवपा लागल्यात. म्हणून एक तरेन तुमी येवपा लागल्या गोंयांक, कित्याक देवूय ओडटा तुमकां आनी गोंयूय ओडटा. हें 4 वरांनी कारवार सकून 5 वरांनी मडगांव सकून हांगा पावता. हायवे जाल्यात, आतां फ्लायटी जातली. पूण अशे तरेन म्हाका दिसता म्हणजे 50 वर्सां गेलीं आनी देवान म्हाका आनी 50 वर्सां दिवची पडटली आनी जाय की हो प्रवास दवरता हांव. आनीक जे कितें शक्ती आसा, जे पर्यंत उमेद आसाच उरतलीच, हांव हे कोंकणी खातीर एक थोडोसो कमिटमेंट करता. थँक्यू. श्री अवधूत तिमलो.
हांगेल उतर भाशण न्हय उपन्यास आशिल्ले. आमगेले कोंकणी मनान विचार करचे मस्त विचार आमगेले मुखारी आज तांणी दवरले. हे मोलादीक विचार, हे हांगेल काम, हे सर्व आनी 50 वर्स न्ही 60 वर्स चोलोन दी म्हणून देवा लागीं मागता ती. धन्यवाद माम. हे उतरांतू एक विद्युत संचार आमगेल भितर केला. मोवाळ जाल्यार शक्तिवान ताकतवर उतर ही. धन्यवाद तुमकां. आतां हे प्रशस्ती प्रदान कार्यक्रम हांगा जाला जाल्यार आमगेल विश्व कोंकणी केंद्र सन्मान कोरून प्रशस्ती दिवन थकची न्हय. आमगेल मदें आशिल्ल्यांक चांग काम केलेल्यांक सोदून सोदून मुखार हाडचें, तांकां विंगडा परिचय करून दिवचें आमगेल धर्म म्हूण लेखलां. ह्या दिशेनी आमगेल मदें तूं आसचें विश्वस्त श्री विलियम डिसोजा हांकां आर्त दक्षिण कन्नड जिल्हा राज्योत्सव प्रशस्ती मेळ्ळेलो आसा. तांकांय हे एक वेदिरी आनी एक पाटी आमी सन्मान करच्या खुश भोगता ती. हांगेल परिचय करून दिवका म्हूण हांव श्रीमती वतिका कामत पै हांगे लागीं निमगून घेता. सगळ्यांक नमस्कार. आज आमगेल मध्ये हांगा अचिवर्स आसाची तुमकां पुरा विश्व कोंकणी पुरस्कार मेळ्ळेलो आसा. तशी आमगेल मध्ये आज एक अचिवर जावन आशिल्ले आमगेलेची फावंडींग ट्रस्टी जावन आशिल्ले श्री विलियम डिसोजा हांणी आसाची. सो हांगेल बग्गे इंट्रोड्यूस करूंक म्हाका मोहन पै मामान फोन करतना हांव मस्त कुशेर जायत म्हणलें. इता म्हळ्यार हांव आनी तांणी एक फ्रेटर्निटी, वी बिलोंग टू द सेम फ्रेटर्निटी. त्या मात्र न्ही आमगेल फॅमिली आनी तांगेल फॅमिलीक मस्त वर्स दोकून फ्रॉम डेकेड्स आय थिंक वी आर कनेक्टेड नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस बट ऑल्सो कसं म्हणचें इतले फॅमिली फ्रेंड्स अशे आसाची. मिगेले आन आमान फस्ट इंटरनॅशनल टूर करतना हांगेल ओटूची जॉयंटली केलेले आसा. सो आर रिलेशनशीप इज मच मोर देन विश्व कोंकणी ऑर दी ऑर्गनायजेशन्स दॅट वी रेप्रेझेंट. सो तशी मस्त खुशेर हांव जायत म्हणलें. सो आज हांव तांगेले किरू परिचय दिवचा प्रयत्न करता. सो श्री विलियम डिसोजा हांणी स्मिता मॅमान सांगल्या वरी आमगेल फावंडींग ट्रस्टी जावन आसाची. तांणी ट्रॅवल आनी ट्युरिजमाचे एक पायनियर म्हणून आमी सांगू येता. तांगेल ऑफिस मंगळुरा मात्र न्ही, तांगेल ऑफिस कॅनडा आनी USA आसा. हांगा आमी मंगळुरांतू मस्त क्रूज लायनर्स येवच पळयताची, क्रूज शिप्स येवच पळयताची. सो आमगेले देवस्थानां आसो, चर्चीसांत आसतो, मॉलांत आसतो असो, मार्केट्सांत पुरा आमी इतले जन फॉरेनर्सांत भोंवचे आमी सगळ्यान पळोवन आसतले. सो तांणी हांगा येवच्याक एक व्हडली कारणाची हांणी हांगा एक लेट्स गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज. मस्त इतले वर्स फुडें तांणी क्रूज लायनर्स जाले रिस्पेक्टीव अथॉरिटीजा वचून तुमी क्रूज लायनर्स हांगा मंगळुरा येवका, आमगेले गांव पळोवका, इतले चंद एक गांव आमगेले हांगा ट्युरिजम वाडोवका म्हणले खातीर तांणी इतलें काम केलेलें आसा. तांकां हार्टी कंग्रॅच्युलेशन्स. सो हांगा येवच क्रूज लायनर्स पुरा एक व्हडले कसं न्हय द रिजन फॉर देम टू कम हियर इज विलियम सर. आनी त्या नंतर ह्या क्रूज लायनर्सान हांगा येतना हांगा आशिल्ले हॉटेल्स असो, टॅक्सी ड्रायव्हर्स असो, रिक्षाचे असो, इतले जनांक एक सोर्स ऑफ लायवलीहूड जाता ह्या ट्युरिस्टांनी येवन हांगा तांगेले दूड हांगा खर्चितना. त्या मात्र न्ही कितली स्टुडंट्स तांगेले क्रूज लायनर्स आयिल्ले फॉरेनर्स घेवन भोंवच्याक गायड्स जावन वताची. सो तांकां एक पार्ट टायम कसं म्हणचें सोर्स ऑफ इनकम मेळटा. सो ह्या पुरा काम केलेलें आमगेले अचिवर विलियम डिसोजा सर. त्या मात्र न्ही मंगळुराचे फस्ट ट्रॅवल आनी ट्युरिजम कॉलेज ओपन केलेले हांणी ग्लोब कॉलेज म्हणून. सो तांणी आयाटा कोर्सीस मस्त जन चेडवांक 1,500 वयर चेडवांक शिकयलें आसा. आनी तांणी आज पुराय विंगड एअरलायन्स असो, ट्रॅवल एजन्सी असो पुरा कडेन तांकां काम मेळून चंदायर आसाची. त्या नंतर तांणी मंगळूरच्या पिळिकुळा गोल्फ कोर्साचे प्रमोटर जावन आशिल्ले आसा. आनी तांणी रोटरी क्लबाचे प्रेसिडेंट जावन आसतना रेड क्रॉस सोसायटी सेटअप करूंक इन्स्ट्रुमेंटल जावन आशिल्ले. मागीर उफ्ता म्हळ्यार युनिवर्सल फेडरेशन ऑफ ट्रॅवल एजंट्स असोसिएशन म्हणून एक ऑर्गनायजेशन आसा. इट्स अ इंटरनॅशनल असोसिएशन फॉर ट्रॅवल एजंट्स अँड टूर ऑपरेटर्स. सो हांणी ताजे बोर्ड मेंबर जावन 2 वर्स काम केलेलें आसा, वीच इज अ व्हेरी व्हेरी प्रेस्टिजियस पोस्ट फॉर समवन टू हॅव. ताजे हेडक्वॉर्टर मोनाको युरोपा आसा. सो तांणी 2 years म्हणटा ताजे बोर्डार डिरेक्टर जावनूय आशिल्ले. अँड इन द कोर्स ऑफ हीज टेन्युअर देर
तांकां मस्त विंगविंगड देशां ट्युरिजम मिनिस्टर ओट्टू मेळ न्हू. आय थिंक ही इज गॉट एन एम्पल ऑपॉर्च्युनिटी टू प्रमोट मँगलोर अँड इट्स ट्युरिजम अँड कल्चर अँड एवरीथींग. सो तांणी हें मस्त काम केलेलं आसा. त्यानंतर आमगेले ओट्टू तांणी कॅनरा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री मस्त वर्स दोकून आमगेले ट्युरिजम कमिटी खातीर काम करता आसची. सो ह्या नंतर आनी मुखार सुनी तांणी मस्त वर्स मंगळूराच्या ट्युरिजम डेव्हलपमेंटा खातीर काम करची तशी देव तांकां आरोग्य आयुश्य दिवं म्हणून मागताची. देव बरें कर म्हूण सांगता. धन्यवाद वतिका. आतां सन्मान कार्यक्रम हाजे खातीर एक कार्यकर्त्यांनी खुर्ची दवरून तयार करता आनी आमगेले मध्याचे साधक श्री विल्यम डिसोजा हांणी वेदीर येवन बसका स्विकार करता म्हण निमगून घेता. हांकां आमगेले आयचे सोयरे आनी अध्यक्ष कार्यदर्शी उपाध्यक्ष आनी विश्वस्त मंडळी सर्व सदस्यां वयर येवन सन्मान करता म्हण निमगून घेता. दुसऱ्यान करचे सन्मानाकिंत घरा जावचे सन्मान अत्यंत आत्मीय जावन आसता. ह्या रितीरी आमी अत्यंत आत्मीय माय मोगा न तुमकां आज सन्मान करता आसा ते विल्यम बाब. धन्यवाद आनी अभिनंदन तुमकां हृदयपूर्वक अभिनंदन. धन्यवाद. वेदिरसचे आमगेले सोयऱ्यांनी अध्यक्षांनी दैदोन वेदिरी आसका. आतां श्री अवधूत तिंबलो हांकां आमगेले विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन एक यादस्तिका दिवन सप्रेम आनी धन्यवाद पूर्वक जावन हें दिवका म्हण निमगून घेता. हाकाय आज स्वल्प विश्वस्त मंडळीची हांकां एक्सरसायज करयला आमी बट तुमी आशिल्ले निमित्त इतलो व्हड कार्यक्रम चंदायर जावचे साध्य जालें. श्री अवधूत तिंबलो म्हणलेले एक श्रेष्ठ व्यक्तीक आज आमी वळखली. तांगेले उतर आयकली. तांणी गोंयांतून हांगा येवन आमगेले कार्यक्रम अत्यंत चंदायर चलोसून दिला. हांकां अनंत अनंत धन्यवाद सकडाल तर्फेन. सगळ्यांक देव बरें करूं. आतां विद्युक्त रितीरी आयचे कार्यक्रमाचे खडे भाग तें धन्यवाद समर्पण हें चलोसून दिवका म्हणून विश्व कोंकणी केंद्राचे कार्यदर्शी डॉक्टर कस्तुरी मोहन पाय हांगे लागीं हांव निमगून घेता. यो गो यो गो तूं यो गो. आमी काल एक कोंकणी शब्द बरोवप एक सर्त घेतलो. 100 शब्द दिले इंग्लीश आनी कन्नडार. आतां कोंकणी शब्द बरय म्हणून ताका आमी गोंयकाराक एक दिलं, नॉन गोंयकाराक एक दिलं. ते कितले 100 कितले घेतात ताका हांगा आपल्या कडेन आसा कर्नाटकात म्हळ्यार नॉन गोंयकाराचो एक भुरगो आसा गगन भट. हो कितले 9th स्टँडर्ड. हाणें
इतले 95 वर्ड्स घेतला फुल घालती ते 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 बॅग दी गो खंय गेल ती बेगी बेगी यो अवधूत बाब गोंयकारांपैकी 100 मार्क घेतला वी आर नॉट सरप्रायज्ड. अक्षय प्रकाश नायक खंय सा खंय गेलो? हो यो 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 दी 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 यो संगीतकार तो एक पद म्हणतलो एक पद म्हणतलो हां टाइम आसा ते शास्त्रीय बेस्ड की शास्त्रीय बेस्ड आं ते शास्त्रीय बेस्ड हां बरें. एक म्हज्याच पप्पान बरयल्लें गीत दत्ताचेर. ह्या दिसांनी हांव खूब प्रोग्राम करून आयला महाराष्ट्रान ते सो ट्रॅव्हलिंगान मातसो आवाज म्हजो थकिल्लो आसा पूण तुमी गोड मानून घेवचो. कितलें करूं तुजें वर्णन कितलें करूं तुजें वर्णन दिरे बेगीन दत्ता तुजें दर्शन दिरे बेगीन दत्ता तुजें दर्शन तूंच एक दयावान गरीब गाय देखून तूच एक दयावान गरीब गाय देखून उबी रावता सदा तुज्या फाटल्यान उबी रावता सदा तुज्या फाटल्यान दिरे बेगीन दत्ता तुजें दर्शन दिरे बेगीन दत्ता तुजें दर्शन तुज्या भोंवतणी चार सुणी तुझ्या भोवतणी चार सुणी दिलो ना कोणी तुझ्या बगर आधार दिलो ना कोणी तुझ्या बगर आधार दिरे बेगीन दत्ता तुझें दर्शन दिरे बेगीन दत्ता तुझें दर्शन. आतां हो सगळो जो अभंग आसा तो भूपरागान आसा आनी जातून शुद्ध दैवत हाजो आस्पाव जाता म्हणजे सा रे ग प द सा ध प ग रे ग रे ध सा. आतां हातूनच जर कोमल दैवत एड जालो जाल्यार तो भुपेश्री जाता. सो हाका लास्ट जो कडवें आसा तातून आमी भुपेश्री केला तो सा रे ग प द प ग रे ग हो एकूच स्वर कोमल दैवत लागल्या उपरांत राग बदलता. गायता गायता तुजें गायन
गायता गायता तुझे गायन परत भोप जाता मानुना घेरे म्हजे मन मानुना घेरे म्हजे मन दिरे बेगीन दत्ता तुझे दर्शन दिरे बेगीन तुझे दर्शन दत्ता दिरे तुझे दर्शन दिरे बेगीन दिरे बेगीन दत्ता 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 देव बरे करू. केन्नाय आमी म्हणटात की शास्त्रीय संगीत म्हणटना केन्नाय ब्रज भाशा येता, हिंदी भाशा येता, आमच्या कोंकणीत पण कितले सुंदर पद येतात. ताका देव बरें करूं आं. आनी हे 2 प्रायज आशिल्लीं हांगा आसात न्ही. स्नेह नाटकर्णी आसा हांगा ना. आं आनीक प्रज्योत पर्वतकार तो बी शाळेचो भुरगो काल येयले दिले ते पण आमी ते 50 की 60 एंट्री आशिल्ली कडेन गोंयची. कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिश्ठान एक लांब सफर म्हणजे जर्नी प्रयाण करून येवन राविल्ले उबो राविल्ली एक संस्था. अवधूत बाबान सांगलें 350, 400, 450 वर्सां फाटीं आमगेले पुर्वज आयले. 300, 350 वर्सां तांणी तांच्या पोटाक पेज आनी फांको म्हणल्यार घरा रावप्याक एक घर आनी घालचे कपडे हातूंत तांचे आयुश्य गेलें. कोंकणीचें काम करपाक तांकां थोडो वेळ लागलो पूण केलें. जेन्ना गोंय सुटके जाले 1961 तेन्ना आमी सगळीं भुरगीं आशिल्लीं हांगा. आमकां कांय खबर ना हें कितें गोंय सुटका म्हळ्यार कितें जालो. आमचे आवय सांगात आमी विचारलें आई कितगे गोंय सुटलें म्हळ्यार कितें तें इंडियांत ना ते कशें ते कोण ते पोर्तुगीज कशें आशिल्ले सगळे तेच आनी आसले रे ते आमचे पुर्वज परत हांवन आयले इतलें तिणें बाब सांगलें. तिका खबर ना. मागीर म्हणाली तूं तिके व्हड जा तूं शीक बरें कर वाच आनी तूंच बरें एक दीस. आनी तें खरें करच्याक म्हाका 50 वर्सां लागलीं पूण केलें आमी ताचो इतिहास. आनी आमचे दिश्टीर कशें आसा त्या दिश्टी आसा आमी बरयलें कोंकणीर बरयलें. आनी जेन्ना हांगा कोंकणीचो संस्थो उबो रावलो कोणाचो आमकां वळख ना आसलो. भुरगेपणांत वळख ना आशिल्लो. कोंकणीची साहित्यकार म्हळ्यार कोण रे आमकां खबर ना. अशें एक परिस्थिती हांगा आशिल्ली पूण ती क्रमेण बदलत गेली. कारण जेन्ना आमी हांगा विश्व कोंकणी केंद्र उबो रावलो हांगा येवन पावलेच रविंद्रबाब केळेकार, तानाजी हळर्णकर बाब, उदय बाब भेंब्रे, अरविंद बाब भाटीकार, मागीर नागेश करमली हांकां सगळे सैल बाब हांकां सगळे विश्व कोंकणीचो पुरस्कार बी फावो जालो. इतली आमकां खूश जाली की जे नातो आमकां तुटून गेल्लो तो परतून जोडलो. आमी बी एक ल्हान काम केलें ताका. आमी एक सून हाडली ती गोंयकार गोंयची फातर्पेची ती. सांगलें अवधूत बाबाक आमच्या देवप बाबाची नात. कितें सांगता हें हांगा गोंयचे मुखेलमंत्री आयलो जेन्ना हें बिल्डींग जालें दिगंबर कामत मर पयलीं डॉक्टर सावंत आयलो प्रमोद सावंत आयलो म्हळ्यार अशी ना ते जोडत गेली आनी आज ती घट्ट जाल्या. आनी तातूंत आमी कितें केलें कोंकणी शिकपाक इतलें एक बुन्याद घालो आनी ती घट केली ती. ते दिश्टेन आज विश्व कोंकणी केंद्र फुडें सरत आसा. आतां तुमी सांगलें की ही युनिवर्सिटी
बगैर बिल्डींग न्हय, कॅम्पस न्हय, पूण एक एक आयचे मिडियम कशें आसा तातूंत करपा जाय म्हण ताका आमी येवजण घालेले आसा की कोंकणी कशी पसरची. आमी कोंकणी शिकपी युवा पिळगेचे म्हळ्यार 6 क्लासा मेरेन 40,000 भुरगीं आसा कर्नाटकांत कोंकणी आवय भाशेचे. तांकां आमी कोंकणी पावयल ना अजून. त्या खातीर आमकां एक व्हडली आमी येवजण घालेली आसा. आपले खूब येवजण आसा, तुमी पळयली सगळी. ही एक नवी येवजण आमी घालून घेतली. हाका आमकां 3 करोड आमच्या ट्रेजरर सांगता 3-3.5 करोडाची एक आमी एक कितें एक हें पोटली घालका ताका म्हण ते तयार करका म्हण ती येवजण आमचे माथ्यां आसा. ते कोंकणी शिकपाक मात दवरचे. आज कोंकणी शिकपाक आमी शिकोवपाक आतां कर्नाटक सरकार बी आमकां कांय पयशे दिना, आमकां कांय सवलत ना. भाशे शिकोवपाक परमिशन आसा. इतली आमगेली हांगा टिचर आसात सगळीं आयिल्ली आसा आजी. हांकां घेवन आमी आतां वर्साक 10 लाखाचे खर्च करता ती कोंकणी शिकोवपा खातीर. इतली खबर हांव ते सांगली म्हण तुमकां चड लोकांक गोंयांतून आयिल्ल्यांक थोडी खबर आशिना, हांगा आशिल्ल्यांक थोडी खबर आसा. हांव विशेशतर जावन अवधूत बाबाक सांगपा खातीर हे विशय परतून सांगलो की आमी कोंकणी शिकोवपाक कितले त्रास घेतात. आमी देवनागरीच शिकयतात आनी ती टेक्स्ट बूक आनी परत सरकार करता ते बाय रूल. हे हाका आमकां एक एंडोमेंट करपाक आमकां थोडे तांक दिवका, आमकां फाटीम दिवका अशें म्हण हांव अवधूत बाबाक मागणी करता की कोंकणी शिकोवपाक खातीर करची आमी अशी तांचे मुखार एक मागणी दवरता. आनी आमच्या हे कार्यावळीक आमी तांचे कडेन हाजेर खंयचे झूम लिंकाचेर उलयले, पूण आमचे उपाध्यक्ष डॉक्टर किरणबाई बुडकुले हांणी आमकां ताका तांचे सोबत संबंद करून दिलो. हांव तांकां पळयलो. अस्मिताय प्रकाशनाक तो एक प्रोग्राम जालो मडगांवांत की पणजे जालो म्हाका याद ना आतां, पूण आमी आशिल्ले त्या प्रोग्रामांत. त्या भिडे बाबाक ताची प्रशस्ती दिली आनी तेन्ना आमचे अवधूत बाबा आयिल्ले ते तांकां आयकलो. हांगा एक मनीस आसा कोंकणी खातीर आमकां फाटीम दितलो. तांचे 4 उतरां म्हाका समजणा आनी ते हांव मनां दवरून घेतलें. एक केन्ना म्हाका आपोवन हाडच्यो आनी इंडस्ट्रियलिस्ट व्हडले मनीस गोंयांत कशें हाडचें म्हूण. पूण तांचे कडेन आमी उलयतना आमकां 2 मिनट भितर तांणी इतले सकयल म्हळ्यार तें सांगचें न्हय. तें मनशाचें एक लेवल आसा, आमची लेवल आसा. ते उलयले आमी खंडीत येतलो. हांव येतले आमी हांगा खंडीत म्हणून एक शब्द सांगतात म्हळ्यार शिवर म्हण. तो हांगा आमकां संवय जाला तो शब्द. तो आमी मंगळुरा येतलो म्हण आज आयलेत तांणी आनी आमची कार्यावळीन सगळी ती वांटो घेतलो आनी बरी खबर सांगली आमकां थोडी ज्ञानाची वाट दाखयली की विशेश तर कोंकणी खातीर. मनीस कितलो व्हडलो जाल्यार ती आवय आसता, आवय भूंय आसता, आवय भास आसता. हें खबर तांणी परतून आमकां सांगलें आनी आमकां आमचे फाटीं दिवचें आमकां आनी आमकां फाटबल दिवचें. आमच्या म्हापशे राबतात म्हणून आमकां एक कितें वरदान तांणी दिलेलें आसा आनी तांकां हांव त्या खातीर आमचे सगळे कोंकणी जगाचे मंगळूरचे मात न्हय, मंगळूरचे, गोंयचे भायरचे, केरळचे, मुंबयचे सगळे हांगा म्हण महाराष्ट्राचे सगळे कोंकणी लोक हांगा जमिल्ले आसतात. सगळ्या तर्फेन हांव माय मोगाचो तांकां धन्यवाद सांगता आनी तांकां देव बरें करून म्हणटा. आज ही हे प्रशस्ती घेतली हे प्रशस्ती घेतली आनी तवळ सांगलें आमगे अध्यक्षान की आमी तांकां दिली म्हण न्हय. आनी आमचे MC हेणी बी सांगली की ती आमकां दिवपाक तांणी एक आमकां आस्पाद करून दिलो आनी त्या खातीर आमी तांकां खूब धन्यवाद सांगतात. आनी तुमचें काम केन्नाय अशी बरें जावन चलत राबो. कोंकणी खातीर चलत उरो हें काम की मनशाक की जेन्ना हे प्रशस्ती येता ताची वय चिके फुडें सरून आसता जाल्यार तें बंद करचें न्हय काम आनी तें चालू दवरचें आनी आमच्या सांगात मेळत आसचें अशें म्हूण हांव तांचे कडेन परतून मागणी करतां आनी हांगा हे स्विकार केलेल्याक आमची प्रशस्ती तांकां धन्यवाद सांगता आनी देव बरें करूं म्हणटा. हांवें आमचे विणा अडिगे माय हिजे वॉयल आसा हांगा तो हांगा अडिगे शणै फॅमिलीचे हातून आमचे रथबिदिती आशिल्ले. हांव तांकां काल विचारलें तुमी मुंबयत आसा महाराष्ट्रांत 3 लाख भर कोंकणी मनीस आसात.
कोंकणी लोक आसात. केरळांत कमी आसात, 1 लाखासून कमी आसात, पूण केरळांत खूब कोंकणी काम जाता. कर्नाटकान जाता, गोंयांत कशी जाता तो. महाराष्ट्रांत केन्नाय हांवें सोदल्यार मेळनात कोणें. कित्याक मेळनात म्हाका काही समजणना. 3 लाख लोक आसात. कोंकणी खातीर हांव सांगता. हांव ताचे कडेन विचारलें, तुमी खंयची भास उलयतात हांगा महाराष्ट्रांत, खंयची भास बरयतात? मराठी बरयतात. ती खंयची लिपीर बरयतात? देवनागरीत बरयतात. कोंकणी कशी बरयतात? देवनागरीत बरयतात. तो कोंकणी कित्याक बरप येना महाराष्ट्रासून लोक कितें कमी हांगा मेळटात? एक विचार हांव विणामाय तुजे मुखार दवरता आसा. इल्ले लोकांचे, खूब लोकांचे तुका वळख आसा आनी एक सामाजीक एक संस्थेंत तूं मेळन आसा. सगळ्यांची तुका परिचय आसा. हे लोकांक तुडेची एक मॅसेज दिवपा जाय महाराष्ट्राचे आशिल्ले. खूब इंडस्ट्रियलिस्ट आसाची, गिरेस्त म्हळ्यार श्रीमंत लोक आसाची, शिक्षण मेळयलें आसाची, बरे बरे विदेशांत काम करतले आसात. सगळे इतले व्हड एक कितें म्हणटा आमी ताका, एक बुन्याद आसा, पूण कोंकणीक मेळनाच अशें म्हाका दिसता. हें तुका धन्यवाद सांगता आनी हें बी सांगया म्हूण म्हाका दिसलें. तूं कांय करतलो ताका म्हण हें एक परत. हय, ट्राय करया म्हूण सांगलें. ताका धन्यवाद सांगता. आनी तुमी सगळे हांगा लोक हांगा मेळ्ळेले आसात. गोंयांत देखून आयल्याच, आमचे प्रोग्रामांत पुरा वांटो घेतला आनी तुमकां आनी दुसरे गांवां देखून पुरो आयल्याच. कविता सरताक हांव विशेश तरी आमगेलो तो हो कितें तो विश्वस्त, पूण ताणें एक कसो म्हणटा आमी ताका कितली वावट केली, कितली वावर केलो हे कार्यावळीक भितर. आनी ती सगळीं भुरग्यांक हाडलीं. ते ल्हान प्रायाचे भुरगीं ती आमकां गरज आसा हांगा. ताचे खातीर आमच्या विश्वस्त मंडळीन पैकी ताका प्रथम जावन आनी विशेश तर जावन मेलवीन बाबाक हांव धन्यवाद सांगता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आनी हें काम चालूच आसा. आज आमच्या काली आमकां कोणें आमचे स्टुडियोचे एंकर्स आसात तांकां काल सन्मान केलो. ते मात न्ही, आनी खूब आसाची. आनी पूर आमचे कोंकणीचे प्रचाराक खूब काम करतात. तांकां विशेश तर हांव धन्यवाद सांगता. आनी तुमी सगळीं आयिल्लीं आसा हांगा. आमगे कोंकणी शिक्षक आयिल्ले आसा. कोंकणीचो तो ध्वज आसा तोच आनी ते वयर चडयता शाळेंत भितर. आनी हे शाळेंत तूं कोंकणीचे लोक कमी आसा, पूण थंय तांकां कोंकणी एक भास आसा, ती शिकयतात. ती एक एकाडेमीक लँग्वेज अशें म्हणून एक इम्प्रेशन दिवपाक तांणी जैतवंत जाल्यात. हे आनी 4,500 भुरग्यांक आमी कोंकणींत लिटरेट्स केल्याच. तांणी उलयतात खरें, वाचपाक बरोवपाक हांगा शिकवलें तरी तांणी आयिल्ले. तांकां हें काम तांणी केलेलें आसता. तांकां हांव सगळ्यांकय धन्यवाद म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमच्या प्रशस्तीगेतील हातूंत सगळे कुटुंबाचे लोक आयिल्ले आसात. आनी आमचें पयर पुस्तक आमी उक्तावण केलें, कोंकणी रंगमाचेचो इतिहास. ताजे रेप्रेजेंटेटीव जावन हनुमंतबाब आयलेच हांगा, हनुमंतबाब चोपडेकार. तांकां तर विशेश तर धन्यवाद सांगता आनी देव बरें करूं म्हूण म्हणटा. आनी आयचे हे कार्यावळ जैतवंत करच्याक खूब लोकांनी काम केलेलें आसा. आमचे इलेक्ट्रिशियन्स आसात, आमचे मायकाचे आसात आनी लायटिंगाचे आसा. आमची लक्ष्मी आसा, खंय गेली लक्ष्मी आसा, लक्ष्मी हांगा आसा. हे पुरा कार्यावळीक एक ओटमेळ वयर सोन सकयल सगळ्यांची एक बुनयाद घट जाल्यार पावना, वयर जाल्यार तो घट हेस्का जाता. तो स्तंभ म्हणटा खांबो ना तो पडटलो तो. त्या खातीर सगळ्यांक काम केलेलें आसा. सगळ्यांक सगळ्यांकय हांव धन्यवाद सांगता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी हे इतले लोकांक हे प्रशस्ती घेवपाक आमी रेफ्रीज म्हूण केले आनी ज्युरी टीम म्हूण केले. इल्लें काम जाता ताका, पूण तें केलां काम. हांगा 1 फावट न्ही, 2 फावट न्ही, 3 फावट बसून तें शिस्तबद्द जावन म्हणटा तें करून ताका तांणी तेजे आयकी केलेलें आसा, वेंचून काडलेलें आसा. हे ज्युरी मेंबरांक सगळ्यांकय हांव धन्यवाद म्हूण सांगता. आनी कोणाकय हांव धन्यवाद सांगता हांगा जर चुकला कळ्ळें, तांकां पुरो मनान घेता. आमचे MCs आसात, हय हय MCs आसात, दोनी चार्मींग आनी अति चार्मींग.
ती बी क्लासिकल म्युझिक ती शिकता ती गुरूपणी आसता आनी ती बरी तिचे संगीत रागदारी म्हणटा तिका बी हांव धन्यवाद सांगता आनी देव बरें कर म्हणटा. हो आमचे पोस्टर आमचे एक आमकां उणें आशिल्लें तें हय आमी केन्नाय इतले वर्सांत केन्नाय कार्यावळ करतना पोस्टर कोण करचे पोस्टर आज पोस्टराक बी एक मेळ्ळें आमकां आनी तिजे पोस्टर अगदी बरें आसा आनी ते तिका खरें सांगता जाल्यार तिका कोंकणी बरोवपा येना आशिल्लें पूण शिकली शिकचें आसा न्हू तें एक व्हडलें एक गूण तें हय स्टुडियो इव्हेंट्साक पुरात करता. एक आमी केन्नाय सांगता प्रकाश बाब आमी कोंकणींत तूं इकार बरयतना ती आमी दीर्घ घालतात दुसरें तूं संस्कृतांत हिंदींत पुरो रस्व घालतात तें आमकां पार करूंक अजून कश्ट जाता आसा. हांगा तुमी पळोवन आसतले थोडे आमचे दीर्घ उणें आसता पूण तें आमी सारकें करतले ते आमचे सगळे टीम आमी शिकल्यांची आनी शिकतात अशी हय तुमकां सगळ्यांक हय आमकां फोटोग्राफी विडियोग्राफी आनी पुरा लोक मेळटाच स्टुडियोच्यो मेळटात जाल्यार मास्टर स्टुडियो मेळना ते कमी. तो मास्टर स्टुडियोचो अन्नू मंगळूर बसला ताका नांव अन्नू मंगळूर म्हणूच आनी ताजे टीम आसा आनी आमकां महेश आसा सगळो केन्नाय फोटोग्राफी आज विडियोग्राफर्स आसात आनी आमकां हें सगळें हांगा कोण दिला आमगेलो कोण हय मंजुपाल हय मंजुपाल आसा. आतां विघ्नेशाची खबर हांव वेगळी सांगता आसा त्या खातीर दवरली हांव. आमकां जेन्ना आमचो स्टुडियो जालो आमकां खबर ना आमचे स्टुडियो कोण करता तो विघ्नेश खंयसून आयलो म्हणून वचना ते गणपतीनच धाडलो एक विघ्नेशाक तुमचे विघ्न पुरा कड्या म्हूण आनी एक ताका विघ्नेशा धाडलो आनी तो पळयत 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 तो बी एक मास्टर जालो. आमी पयले हे प्रोग्राम जेन्ना 20-21 विजयदशमीक केलो हिणें कोणें सुचित्रा शेणैन आनी हांव बसून एक केलो फर्स्ट डे फर्स्ट प्रोग्राम करता म्हणून ताणें बसून तो शुटींग केलो मात आनी फर्स्ट तो हें जालो स्ट्रिमींग जालो तेन्ना देखून आज मेरेन ताका कितले लोक म्हाका टायम दी रे म्हणून फोन करत आसा. एक दीस ताणें कांय ना म्हणना हे टायम तिणें घेतला तुका दुसरे टायम दिता म्हणून तितर आतां आमचें एक हें आसा ग्रूप आसा तो ग्रुपांत ताणें बरोवचें म्हाका केन्नाय पळयता हांव तो कोणाकय टायम ना म्हूण म्हणा दिता आनी जें काम तो करता तो बरें करता तें क्वॉलिटी ताजी बरी आसता हो एक बरो गूण. त्या निमित्त आमच्या त्या कारणाक विश्व कोंकणी केंद्रा देखून क्वॉलिटेटीव आउटपूट आसा एक असेल कारण आसा अशी पुरा सांग सगळ्यांक हांव परतून एक मास्टर कूक गणेश नायक आसा. अवधूत बाब हांवें सांगलें की आमी कोंकणी बरोवच्याक आमी शिकले अशें म्हूण करून आनी म्हजो पयलो पुस्तक आसा तो जे मंगळुरांत राविल्ले गोंयकाराची कथा ते 17 शतमानांत ते कथा बरयली हांवें. गोंय कोंकणी एकाडेमी तेन्ना पुंडलीक बाब अध्यक्ष आशिल्लो ताणें पळयली ती आनी सांगलें हें गोंयकाराची काणी मंगळुरां बरयल्या ही आमी अणकार करतले अशें म्हणून सांगून अणकार थंय करून मंगळुरां हाडून त्या पुस्तकाची उक्तावण केली. हें पुस्तक तुमकां दिवं काय म्हणून म्हाका एक मोग आसा इच्छा आसा दय करून तुमी हांगा येवचे. उशा पळय
कशें मायनिंगांत ते वर्सां देखून बरें मेटल घट्ट मेटल काडून सगळे संवसाराचे हे बांदतात तशें कोंकणीचे भांगर समाजांत देखून काण आमचे देव आमगेलो अवधूत बाब आमकां भांगर ते काण दिवका तुमी कोंकणीचे अशें म्हण तुमचे कडेन मागणी करून हांव म्हजें उतरां हांगा संपयता. धन्यवाद. देव बरें करूं. धन्यवाद डॉक्टर माम. आमी मॅचिंग घालून आयल्या वरी डॉक्टर माम आनी उश माई मॅचिंग घालून आयलीं ताकाशी इट फ्लॅश टू हीज मायंड बिकॉज ही हॅज डन मॅचिंग फर्स्ट. थँक्यू. आतां आमी हे कार्यक्रम हांगा संपयतात. हातूंत भाग घेतले तुमकां सर्वांके आनी एक फावटी अनंत अनंत वंदन. आतां आमी सगळ्याले हाताचे तोंडाचे काम पळयलें. आतां आमगेलें रांदपें कसं केलां आयज दनपाराक म्हूण पळोवचे समय. दनपारांत परतून दोन सेशन आसा ती तांतू मनांतरंग म्हळ्यार एक कोंकणी विनोदावळी म्हळ्यार ही कलाविदाल जिवनाचे भितर आनी भायरचे विनोद म्हळ्यार एक कार्यक्रम आसा. हे दनपारा चलता. हातू ते दनपारा कितले घंट्याक स्टार्ट 2 गंटे तकून 4 गंटे तक हातू आमगेले कलाविद श्री कासरगोड चिन्ना आनी तांगेले पंगड तशीच श्री एच सतीश नायक नाटकाचे कलाविद हांणी भाग घेतात. ती हाका सूत्रसंचालन श्री रत्नाकर कुडवा हांणी करतात. ह्या नंतर अनेक मुखारी हे ऑडिटोरियमांतू कोंकणींतू संशोधनाचे अवकाश म्हणलेल्या विशयांतू डॉक्टर किरण बुडकुले हांगेल उपन्यास चलता. तांतू दोन्ही प्रेजेंटेशन्स आसता ती एक डॉक्टर तन्वी कामत बांबोलकर आनी डॉक्टर बी देवदास पाई आनी अदर्स म्हळ्यार दुसऱ्याले कार्यक्रम हांगा चलता. तशें न्हू तुमी सगळ्यांनी शुची रुची जावन तयार जालेले रांदप जेवून परतून हांगा येवन मेळका म्हण निमगून घेता. सगळ्यांक धन्यवाद आनी नमस्कार.